Start, sister. बापाचे पुताचे पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आर्गां तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू, वाकानी तुका जेसू, या दिसा पासत आनी हे फुडये पासत आमकां सगळ्यांक एकल्याक तुवें नांवान आपूण हाडल्यान जेसू, कित्याक तूं एकल्याचो मोग कोताय देखून. तूं जावन आसा खरो देव, जिवंत देव, तुज्या भायर आनी कोणूच ना. तूंच ओरोन आनी तूंच शेवट. पवित्र आत्म्या, ह्या वेळार तूं आमचे मोदें आजीर आसाय म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. आमकां सगल्यांक एकल्याक तुजे जाणवाय भर आनी तुजें उतर आमकां समजूंक आदार दी आनी तें वेव्हारांत घालूंक आमकां तयार कर. पवित्र आत्म्या, तूं आज भाव विन्संटाच्या तोंडांतल्यान आमकां सोत उगडाक कोत्ताय. तें आमच्या जिवितांत लावंक, आमचें जिवीत न्हवसरूंक आमकां आदार दी. तुजें उतर जावन आसा उजवाड आमच्या पावलांक आनी दिवो आमचे वाटेक. तुजें उतर सदांच आमच्या ओंठांचेर आसूं दी आनी सगळें बरयलोलें आसा तें वेवसायान सांबाळूंक आनी दिसान दीस ताचेर नियाळ करूंक आमकां आदार दी. ह्या निमाण्या दिसांनी आमचें जिवीत आनी आमची चाल तुका मानता तसली जावन दी. आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक पवित्र करूंक आमी वावरुया, कित्याक आमचो देव जावन आसा पवित्र आनी ताचेच भाशेन आमी जावन आमी निचो करुया. पवित्र आत्म्याची फळां उत्पन्न करुया, कित्याक ही फळां आमी दुसऱ्यांक दिवंक गरज, ती आमकां न्हय. आनी ही देवाची बरी खबर आमी आमच्या जिवितान कोण आमकां मेवतात तांकां हें उतर पुरगोटूंक आमी वावरुया. हे मागणी हांव कोत्तां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. Amen. Jesu karga. Brother, scriptures हांव घालतलें आं. I'll be there. I'm there. Okay. देव बरें करून तुका बायबल आमी. Praise Jesus God. God. Jesu karga. जेजू कारका. सो जोनिना टेस्टिमनी दिता. Yes. आमगेर एक सुणें आहलो न्ही घरांत, पोन्ने फ्लॅटांत आमी आहाय तेन्ना, आनी तें आहलोलें आनी आमकां तें हिंगा नेयें रोखडें हाडूंक मेळोना. तें आमगे एक शेजारीगेर उरलें, रावलें तें तेंगेर. कित्याक ती तेका बरी कोत्ता म्हणटून तें तेंगेर उरलें. पूण आमी जायती पावटी आमकां थिंग वोसों पडटालें फ्लॅटांतली वस्तू बीन हाडपाक. तेन्ना सोद्दां तें थिंग येतालें आनी रोडटालें आनी तेणी मागीर तें आमगे कोण एक शेजारीन तें फ्लॅट गेल तें ती लायट पेटयतकूच न्हू तें वयर येतालें पळोवपा आमी येयल्याय ओ ना हूंय हाय तें पळोवपाक. जायते दीस जाले तें 15 दीस सुमार तें थिंग उरलें आनी मागीर आमकां तें एशें कोन्न हें कोन्ना जालें. मुगे घोव वयतालो तो थिंगा, तेका तें कॅर कोन्ना एशें जालें आनी त्या मनशान चड हें दिवपा लागल्या आतेसांव अशें. सो मागीर थोड्या दिसांनी हांव गेलें वच जाल्यार म्हजें सारकें चोडलें सारकें 3 पावटी चोडलें म्हणजे अशें दाखयता की म्हाका व्हर हांव येतां तुमचे बाराबोर अशें. मागीर आयतारा थिंग मीस जातालें तेन्ना तेका आमी सदां कितें करतालीं मिसा सकयल देंवयतालीं आनी मिसा सोन येयली म्हणटोरी ती आमची फाट धरतालें आनी येतालें आमी पयलीं थिंग रावताय तेन्ना. सो ती मगे ते घरान रावता तेगे भुरग्यान सांगलें जाणा तें म्हणोन तुमगे सोडीन सोद्दां वयता आनी थिंग मीस जाली की ना रावता म्हणोन रस्त्याचेर तुमी येताय जाल्यार चोवपाक. हांवें म्हणलें हयी म्हणलें. मागीर हांवें काडलें आनी म्हणलें चल रे आमी जेजूच्या हातीन घालया, पवित्र आत्म्या हातीन घालया आनी पवित्र आत्म्याक मागत रावलीं 2-3 दीस सेगीत
आतां तेका हाडपाची आतां आमची तयारी कशी हाडटली तें केन्ना सुणी बांदलोली नाहलोलें घरांत सदांच तें लूज आनी देंवतालें चडटालें स्टेप्सांचेर वयर एकलें सो तेका आतां आमी कशी हाडटली म्हण हांवें काडलें जेजूच्या हातीन घायलें जेजू म्हणलें तूं जाणा कितकोन हें मोनजाती हाडपाची मोनजात तुवें क्रिएट केलोली आनी तुवें आमच्या हातीन दिल्या तर हांव नोको तेका कितकोन हाडपाचें पूण तूं जाणा कितकोन हाडपाचो तो सो हांव आनी मुगे मिस्टर बसून मागणें केलें 2-3-4 दीस आनी मागीर आमी एक दीस बाये रावली बाय तेगे चड एटॅच आमगेलें तर तेका ऑफ आहा ते दीस आमी रावलीं तेका हाडपा अशें आनी हांवूय घरा रावलें लीव काडून म्हणजे तेका आतां हाडपा तयारी कशी थिंगसोन हाडटली मागीर हांवें काडलें आनी मुगे काजना सांगलें बाबा तुगे मातशें मोटोर घेवन यो आ म्हणो लागलो आनी बेल्ट घायलो गेलीं थिंगा आनी कशें न्हू सारकें आमकां एक जाणवाय पास एक मनशां आसपाना पूण देवान ती पळय अशी बांदून हाडली आनी केली तें गेलें आनी तेका बरें वगत पोशेलें तेका लाग मारलें हेळ्ळी आनी तेका बेल्ट घायलो आनी उबारली तेच तेका मोटरान घायलें आनी भायर काडलें तेजे बारा बसलें आनी सारकी तेका घारा कडेन हाडलें घाराको हाडलें आनी तेका आतां वाट केली भितर सरप सोमतें भितर सरलें इतलें सारकें कितेंच प्रॉब्लम आमकां पडोना तें बाय कितकून कोत्तोलें कशें कितें का सगलें आख्खें घरभर भोंवपा लागलें आनी इतली उमेद अशी जाली ती तेका म्हणजे आपूण आमगे मनशां बोले पावलें अशें म्हणोन आनी हांव जेजू आनी तेन्ना तें येवचें वखदां सिस्टर नॅटीन म्हाका फोन केलोलो आमी म्हणलें बाय आमी मातशें टांगसान या मुगे म्हणलें अशें अशें आहा आनी आमी टांगसान गेलीं आनी मागत रावलें आनी पिसफुली न्हू जेजून अशें तें बांदून हाडलोल्या भाशेन सगलें तें आमगे मोन जात म्हणजे तें आतां तें मोन जात अशी न्हू खरी पूण तेका एक कितलो खुशालकाय संतोशच भोगलो आमकां घरां सगल्यांक चोयलीं आ इतली दीस तुमी हिंग रावतालीं अशें तेची मोती अशें जालें अशें आनी सारकी उमेद दाखयली रावपाची मागीर भोंवपाची मागीर रोकडें जेवण बा घायलें तेका हांवें जेवण घायलें आनी मागीर तें अशें को मातशें काम चलतालें घराचें म्हणजे जायतो लोक आहलोलो म्हणटच तें काडलें आनी भायर गेलें तेका मातशें अशें फियर एसो येयलो हें कितें कात मागीर भायर गेलें आनी आपणागे सगलें टॉयलेट केलो आनी बरो वगत 5 मिनट रावलें आनी आपुणू भितर येयलें पोवपा नासतना भितर येयलें आनी ते दीस सावन तें घरान आहा हांव जेजू आर्ग दितां कित्याक आमचेर व्हडलो एशे कोन्न एक पेज असो पडलोलो कशीं हाडटलीं ती आमी घरांतलीं आमची म्हणटकूच आमी दुसऱ्यांगेर दवरप तितले दीस न्हू न्ही पूण तेणी दवरलें तर देवान मुगे आमच्या हातीन पळय दिलोलें तें हांवें जेजूच्या हातीन घायलें आनी जेजून ती सगली मांडावळ आपणान बसोवन हाडली हांव जेजूक व्हडली आर्ग दितां थँक्यू जिजस तशीच मुगे एक दुसरी टेस्टमनी हांव पयर ऑफिसान म्हाका बँकीन वचपा जाय आसलें मुगे ऑफीस बँक आमगे ऑफिसा कडेनूच तर तेणी कितें डॉक्युमेंट्स मागलोले म्हकोडेन ते दिवपा जाय आहलोले म्हाका सो मुगे एकलें PhD स्टुडंट येयलें आनी हांवें तेका रिक्वेस्ट केलें हॅव यू ब्रॉट एनी वेहिकल काय म्हणून येस म्हणून लागलें 2 व्हिलर कॅन यू जस्ट ड्रॉप मी टू द बँक एंड ब्रिंग मी येस कम मॅम म्हणून लागलें आनी हांव गेलें तेजे बाराबर आनी हांव सदां मागणी करूत रोजार करीत वयतां रस्त्याचेर टांगसांनी आनी आंच बोडब्यां सुट दिसता बँकीको पावपाक एक मोटोर आहलो थिंगा एक सर येयलो बँकी पूण तेणे आमकां चोवून आमी येताय ती तो हॉल्ट करून आहा आनी आमी येताय ते आमकां तेणे चोवुना आमी अशीं सारकी एकामेका आपटोनाय पोडोनाय तेगली गाडी कितें जावना आमगली गाडी कितें जावना एक सारकी गॅपेशें उरलीं आनी देवान आमकां अशीं राखली आनी सांबाळली म्हण हांव जेजूक व्हडली आर्ग दितां प्रेज गॉड थँक्यू जीसस Arkan Jesuk. प्रेज गॉड थँक्यू होली Praise God. स्पिरिट Thank you, Jesus.
Arkanjisuk. Stay, Lisa. You have testimony? Sister Eliza join जाल्या. You gonna share करपा? Our brother can start the teaching. बाय नेटी तुमकां फ्लावी जासिंता कानीन कोणाक आबिला गिलिजा कोणाक टेस्टमनी ना आमकां कोणाकूच टेस्टमनी ना दिवपाक NCH आमी सगळीं देवाचें उतर आयकता की ना Hey, brother. बट आमच्या Yes. जिवितांत कितें तरी टेस्टमनी आसूंक जाय न्ही कितें टेस्टमनी आहा आमच्या जिवितांत दिवपाक was hard. I'm the neighbor. I'm with the brother. Like the word of God, I share like whatever whoever comes in my life. Like I give the word of God. I explain to them about Jesus and what He has done. So and sometimes I pray over them, and I've seen some results. Like they are getting well and all that. So praise God. Praise Jesus. जेजू कारगां जेजू Jesu कारगां Karpa. पळय व्हडली वस्त म्हणल्यार ह्या दिसांनी आमकां देवाचें उतर पयलें पाळून आनी तेचे उपरांत आमची गोवायकी दुसऱ्यांक दिवपाक एकदम गरजेची होय. Praise God. Praise सारकें God. Wait, आयज brother. जे भशेन तुमकां कालच्या बुधवारीस हांव सांगतालो बुधवाराच्या बुधवारा हांव त्या NCH. NCH. NCH तुवें आयकलां बाय जोनिना होय ब्रदर आयज फूल आयकले हांवें सकाळीं सगल्यो टेस्टिमनीज. सगल्यो टेस्टमनी आयकल्यो लायव्ह गेल्लो हांव आयज होय. आनी वेळ नासलो सुमार 2 वरां आसता आमकां एकाक तांचें जेवण जाता म्हणून 11 ते 1 पर्यंत ताका मेळटा सकाळीं ताका काम करचें पडटा 11 ते 1 आनी ह्या 2 वरांनी म्हाका दिसता 6-7 जाणांनी आपली टेस्टमनी दिली आनी जाल्यार जेन्ना टेस्टमनी हांव ह्या भावाची आयकतालो दुसऱ्यांक दिवंक जाय आसली पूण तांकां चान्स दुसरे फावटी मेवतलो आनीक आहले खूब रडटाले ब्रदर तुवें आमकां चान्स दिवंक नाय म्हणून ते इतले आतां बदलल्यात आनी ज्या भावांनी आयज टेस्टमनी दिल्या ते फकत तातूंतले 6-7 जाण 5 जाण फकत आतां 2 म्हयने जावंक ना 2 म्हयने पासून जावंक ना एकल्याक 26 दीस जाल्या एकल्याक 2 म्हयने पासून जावंक ना एकल्याक 1-1.5 म्हयनो जाला आनी एकलो भाव आसलो जो 10 वर्सांनीचो आहा आनी ह्या सगळ्यांनी आपली गोवायकी दिली आनी एक वस्त आमकां कळोन येता तांच्या गोवायकी वरवीं जो आयकता आनी म्हज्या भयणीनो हांव तुमकां एक वस्त सांगूंक सोदतां आमी बुधवार दीस एक पाटी आयकतात जाल्यार एक सुमारान एक पाटी आयकत जाल्यार हेंचें उतर आमी आयकता हांव फकत बुधवार दीस आमचे भाशेन शिकयना कितलीं जाणां म्हजें इंग्लीश हांव जें शिकयतां दुसरे क्लासीक शिकयता कोण आयकता कोण म्हज्या युट्यूब चॅनलाचेर आयकता कितलीं जाणां हांगा आयकतात Yeah, ऐकतात brother, but केन्ना आयकता आयकता केन्ना आयकता हांवूय बी आयकत but 2-3 दिसांनी आयको मेळना. Praise God. हांव कित्याक सांगता Yes. हय हांव कित्याक अशें म्हणटा कित्याक बुधवार दीस आमी थोडीं जाणां आहात हें शिकोवपाक जें हांव आतां एक सिरीज कॉमेस केल्या शिकोवपाक ह्या निमाण्याच्या दिसांनी कशे भाशेन आमी जिवंक जाय ती आमी ती शिकवण आमकां मेळत जाल्यार आमकां कळोन येतलें की ह्या काळार आमी ह्या काळार आसा जेन्ना जेजू येवपाचो आसा ताचो येवपाचो वेळ एकदम लागीं पावला आनी ज्या भाशेन नोवाच्या काळार घडलें हांवें शिकयलां ज्या भाशेन नोवाच्या काळार घडलें तेच भाशेन आतां घडटा जें नोवाच्या काळार घडलें तें आतां ह्या काळार घडटा
आनी देखून आमी आमची चोत्राय जेजूचे ताच्या उतराचेर आनी जे आमी तें उतर पाळून दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवपाची आमी आमी करिना जाल्यार, आमी आमची गोवायकी दिना जाल्यार, आमी दुसऱ्यांक वचोन तांचें जिवीत पळय, आमकां देवान कमिशन केल्यात, आमकां एक मार्चिंग ऑर्डर दिला. जो कोण जेजूचेर भावार दवरता, सोत मानता, जेजूक आपलो सोमी दिवन सोरवंडार मानला, ताजें तारण जातलेंच, ताजें जातलेंच. पूण हाचो अर्थ न्ही की आमचें जालें म्हणून आतां दुसऱ्यांक मरो न्ही, दुसऱ्यांक हेमकोणान वचो न्ही, आमकां कोणाचेर पडोंक ना, आमकां कितें मेवता आमी कितें करया, आमच्यान अशें चिंतूंक जायना. कित्याक जेजू ह्या वेळार येवचो ना देवाचें उतर परगट करपाक. ज्या भशेन 2000 वर्सां पयलीं तो येयल्लो आनी देवाचें उतर परगट केलें, तो येवचो ना. पूण ताणें आमकां वेंचून काडल्यात, ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिला म्हणून पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्या उदेशीं आमच्यान आतां तें उतर परगट करूंक जाता. म्हणजे you have to proclaim the word of God in season and out of season. आयकता ना कितें सांगता तें? आमी समज आतां आदवेंताचो वेळ येयलो, पास्कांचो वेळ येयलो, आतां शिशेचो बुधवार जालो, कोणाचें रितीर जालें, कोणाक पिडा जाली, कोणाक त्रास आसा, तेन्ना आमी ताचे कडेन वचोन तांकां आमी उतर दिवं, तांकां पेकोणी दिवं. हें आमी सदांच करता. कोण बरो ना, कोण आपयता, बाबा ब्रदर मातशें मागणें कर, ब्रदर आतां म्हाका म्हज्या काजारी जिवितांत त्रास आसा, मातशें कितें म्हाका कितें स्क्रिप्चर दी. पूण भाव भयणीनो, म्हज्या भयणीनो, आमी फकत देवाक एक पसरकार केला जाल्यार फकत आमचे त्रास पयस करपाक, आनी आमी ह्या वेळार आमी आमचो संबंद जेशी धरिना जाल्यार हाचो अर्थ की आमी खरेपणी जेजूचेर स्वात मानता. हांव विचारता तुमकां दिसता की फकत त्रास जाले तेन्ना आमकां जाय कोणें मागणें केल्लें, आमकां जाय म्हणजे आमकां स्क्रिप्चर मेळपाक कितें आमी मागणें करूंक जाय, वो आमी रितीराक वचोंक जाय, वो देवाच्या मनशा कडेन वचोंक जाय, कोणें आमी आमचेर मागणें करूंक जाय, हाचो अर्थ की ह्या काळार आमी अशें करूंक जाय? ना ब्रदर, कंटिन्यू आसता. ना. ह्या काळार आमकां नाका की आमी त्रासान पडले जाल्यार आमकां कोणाक विचारपाक, आमकां जावंक जाय कोणें स्क्रिप्चर विचारपाक, कोणें आमी बरोबर आमचें मागणें करपाक. आमी खरेपणी जेजूक सोत मानता जाल्यार, ताचें उतर आमच्या काळजान आसा जाल्यार, जेजू पुरो, ताचें उतर पुरो. आमकां कोणाची गरज ना, आमकां प्रिचराची गरज ना, आमकां पाद्रीची गरज ना, कोणा मोटवेशाची गरज ना. आमकां फकत गरज जेजूची आनी ताच्या उतराची, कित्याक तें उतर आमचें भितर आमच्या काळजान आमी रिगून दवरलां. Amen, amen. Praise God. म्हणटच ह्या काळार ह्या निमाण्या काळार आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवोवपाक गरजेचें. आमकां पिडा येत जाल्यार पिडा इज इलिगल. म्हणजे पिडेक आमच्या जिवितांत येवपाक लिसेंस ना, कित्याक उतर आमचे भितर आहा. आनी पिडा येता जाल्यार हाचो अर्थ कितें की आमीच दार उक्तें केलां आनी आमीच जेजूचेर सोत मानिना आनी सैतानाक आमचें पाड घालपाक आमी ताका आमंत्रण दिलां. देखून ह्या काळार आमी चोत्रायेन रावपाक एकदम गरजेचें. आनी आमी चोत्रायेन रावता जाल्यार, आनी आमी खरेपणी त्या उतरा पोरमेरें चलता जाल्यार, आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता जाल्यार, आतां आमी वचोन दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक, तांकां एक जैतिवंत जिवीत जिवोवपाक आमकां हें काम करपाक गरजेचें. इन सीजन अँड आउट ऑफ सीजन. आयकतात तुमच्या भयणीनो? आमी तें एक जैतिवंत जिवीत जियेता जाल्यार, आमी त्या उतरा पोरमेरें चलता जाल्यार, आमी ह्या संवसाराचे आमचे दोळे सोडून आमी फकत जेजूक पळयता जाल्यार, कित्याक वेळ एकदम कमी आहा. वी गॉट व्हेरी लिटल टायम.
आम्ही या वेळार आतां आमचे भाशेन या कोंकणी क्लासीन ना पूण टायम काबार जाता. टायम इज गेटिंग ओवर. कोण म्हणटलो आतां नातालांक 1 म्हयनो पासून ना, आमी आतां तयारी करता नातालांक. आमी तयारी नातालांक करना. नाताल जावन आसा सदांकाल. आमी तयारी करता जेजूच्या येण्याची तयारी करता. ते दीस धर्माचे गेले, आमी नातालांक तयार करता, आमी शिशीच्या बुधवारा दीस तयार करता, आमी गुड फ्रायडेक तयार करता, आमी इस्टराक तयार करता, हांव म्हज्या बर्थडेक तयार करता, कोणाक इन्वायट करपाक काजराक तयारी करता. ह्यो सगल्यो तयारी आतां काबार जाल्यो. तुमकां सांगू हांव कितें सांगूंक सोदता तें. ओके, स्क्रिप्चर घाल आतां. कोणाक मागीर तेचे उपरांत गोवायकी दिवंक जाय मागीर दिवंक जाता. लुकाचो 17वो विसवोर वोड 26 वाचूया. Luke chapter 17 and verse number 26. $26. 26, why? Joshin 26. Okay. जशें नोआच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. नोआ तारवान भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवंक आसलो. त्या मनसोर पर्यालो आयलो आनी ताचे वरवीं ती सगळीं नाटक जालीं. म्हणटच आतां कितें देवाचें उतर म्हणटा? 26 आनी 27 वड कितें म्हणटा? जशें नोआच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. सारकें? ही उतरां कोणाची? ही उतरां कोणाची? जेजूची. देवाची. ही जेजूची उतरां. जेजू उलयता. होय. जेजू उलयता. पळय आमकां कोण आपल्या तकलेन असल्यो वस्तू सांगिना. जेजू सांगता. म्हणून जेजू सांगता जाल्यार जेजूच्या तोंडांतल्यान जे सुट्टा ते जावन आसा सत. होय की ना? होय. Whatever comes out from the mouth of Jesus is the truth. म्हणजे तो केन्नाच खोटी सांगचो ना. तो सदांच सत सांगतलो. होय की ना? आता तो म्हणटा जशें नोआच्या काळार जालें. जेन्ना नोआच्या काळार कितें जालें तें तेन्ना जेजू ह्या संवसारान आसलो. असलो. तो खंय आसलो? उतरान आसलो. उतरान. असलो ब्रदर उतरान. तो सदांच आसलो. होय. तो खंय आसलो? तो आपल्या बापाच्या गोपान आसलो. तो स्वर्गार आसलो. होय. म्हणटच जे स्वर्गार तो स्वर्गार आसतलो तेन्ना तो रोचनाड. ताका सगळें कळोन येता. तो सगळें जाणो कितें घडलें तें. होय. तो जावन आसा रोचनाड. तो जावन आसा देव. म्हणटच जे नोआच्या काळार घडलें तोच जाणो. होय. बाकीच्या लोकांक जे कळलेलें तें मोजेसान बरयलें. देवान ताका ते विजन दिल्लें. देखून ताणें बरयलें जेनेसीस बूक. पण जेन्ना जेजू म्हणटा जशें नोआच्या काळार जालें म्हणजे जेजू आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताणें जे पळयल्लें जाता तें आपल्या दोळ्यांनी तो आतां सगल्यांक सांगता आनी आयज आमी तें आयकता. तो बिश्टे काणयो सांगिना नोआच्या काळार घडलेलें जायत. ना 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 ना. तो म्हणटा नोआच्या काळार जालें तशेंच मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें. मनशाच्या पुताच्या काळार जातलें म्हणजे कितें? तो आपणाचीच खबर सांगता. ताणें आपल्या दोळ्यांनी ह्या संवसारान नोआच्या काळार कितें जातालें तें पळयल्लें. आनी कितें पळयलें? 27 वड आमकां सांगता. 27 वड आमकां सांगता कितें घडलें तें. तो म्हणटा नोआ तारवांत भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो. लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. त्या मनसोर परायलो आयलो आनी तांचे वरी
ती सगळी नाटक जाली. आता पळय, हांव तुमकां सांगिना आमी आमी खावपाची गरज ना म्हणून, आमी पिवपाची गरज ना म्हणून. हाचो अर्थ कितें? कोण म्हाका सांगूंक शकता? हाचे वयर हांवें शिकयलां, हांव नकळो, हांव विसरलो. हांव कितले शिकयता हांव विसरता, हांव परतून सांगला जाल्यार. तो म्हणटा नोआ तारवांत भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतालो. जेजू तुका आनी म्हाका सांगूंक सोदता की आमकां खावपाक आनी पिवपाक नाका म्हणून? No, brother. ना तशें न्हू आमी तें. खावपाचें आनी पिवपाचें बंद करीत जाल्यार आमकां कितें जातलें? उपाशी पडटा. उपाशी उरतलीं. आनी आनी आमी आमकां आमकां समजा कोणें गोठ धरलो आनी एका कुडीन घातलो, तिचो जेवण दिवंक ना, पिवंक दिवंक ना, जाले 10 दीस जाले, कितें जातलें? आम्ही वीक जातले आणि मरतली. मरतलीं. वीक जातलें हांव आनी मरतलीं. वय सारकें. एका दिसान मरची ना. ना. पहिल्या दिसा भूक लागतली. आमी पळोव मात्र म्हाका जेवण दी, म्हाका पिवण दी. कोण दिना? तुका सोडला थंयसर. 2 दीस जातले, 3 दीस जातले, मागीर तूं फ्राक जातलोय आनी मागीर तूं थंयसर आसतलोय, कोण तुका आयकना म्हणून. आनी शेकी जेवण ना म्हणून, पिवण ना म्हणून आमी तेजे उपरांत मरतले. जेवण ना जाल्यार चलता, पण पिवण एकदम गरजेचें. उदक जाय आमकां, आमचे कुडीक उदक जाय. उदक मेळना जाल्यार आमचे कुडीक सुमार 8-10 दिसांनी मनीस मरोंक शकता. 8-10 दिसांनी. पूण जेवण ना जाल्यार आमच्यान 40 दीस पासून काडूंक जाता. जेजून उपास केलो 40 दीस, मेलो तो? मोजे सांगता 40 दीस उपास केलो, मेलो तो? ना. पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान तो उपास करूंक जाता. पूण कोणें उपास करूंक ना जाल्यार, ती प्रॅक्टीस करूंक ना जाल्यार, आपल्या कुडीक त्रास दिवंक ना जाल्यार, ताणें प्रॅक्टीस ती करूंक ना, केन्नाच उपाशी रावून आनी फास्टींग करून केन्नाच आपले बॉडी ट्रेन करूंक ना जाल्यार तो मनीस कितें 8-10 दीस, तो 8 दिसांनीच मरतलो. 8 दिसांनीच काबार जालो, कित्याक ताची सगळी चोत्रां आपल्या पोटाचेर. देखून पावलू जेन्ना पेद्रूक तिमोथीक बरयता, एक्चुअली म्हाका आतां म्हज्या मनान तो स्क्रिप्चर येवंक जायना, तुमच्यान सोदूंक जाता. सम पीपल हॅव मेड their stomach as their God. पावलू तिमोथीक बरयता, some people have made their stomach as their God. म्हणजे आपले पोट ताणें आपलो देव केला. आयकता तो कितें सांगूंक सोदता तें म्हणजे हांव म्हणिना की आमकां जेवपाक नाका, पिवपाक नाका, पूण ताचे आख्खो दीसभर कितें खावंक जाय, हें खावंक जाय, तें खावंक जाय, तें करूंक जाय, तें करूंक जाय. सगळी चोत्राय फकत पोटाचेर उरल्या. They made their stomach as their God. कोण सोदूंक शकता? हांव जेन्ना उलयता ह्या वेळार हांव फ्लागी स्क्रिप्चर घालता, मातसो स्क्रिप्चर घालात. कितें व्हॉट इज द स्क्रिप्चर? 3:19. Philippians 3:19. प्रेज गॉड. मातसो घाल प्लीज, मातसो घाल, हांव दाखयता तुमकां. कित्याक ते खाताले आनी जेवताले, कितें वायट करताले? कांय वायट करिनासले. पूण पळय कितें म्हणटा तो पावलू हाका, खंयचो तो? which 3:19. 3:19. Yeah, depends. I'll read it. ओके. असली मनशां निसंतनाक पावतेली, ती बोसतात तो देव ताचें पोट. वस्तूची तांकां लॉस दिसची आसली, तिची तांकां बोडवीक भोगता. तांचें ध्यान मन फकत संवसारी वस्तूंचेर आसा. जेजू कारगां. I'll read further. ना पुरो कारगां. हो स्क्रिप्चर म्हाका आयकोंक जाय आसलो. असली मनशां निसंतोकताक पावतेली, ती बोसतात तो देव तांचें पोट. देवाचें उतर म्हणटा, ती बोसतात तो देव तांचें पोट. A stomach. The God is their stomach. हांव विचारता तुमकां म्हज्या भयणीनो, हांव तुमकां विचारता, एकल्याक हांव विचारता. आमी जेन्ना सकाळीं उठ्ठा,
ओके, तुम्ही सगळे बायलो, तुम्ही सगळे म्हज्यो भयण्यो, तुम्ही जेन्ना उठात, तुमचो गोरगार आसता, तुमची भुरगीं आसतात, तुमकां व्हडलो हुस्को कितें पडला सकाळी उठ्ठकूच? चाव पिवपाचो, जेवणाचो. जेवणाचो. कितें नाश्तो करूंक जाय, दनपारचें कितें करूंक जाय, बाजारान वचोंक जाय, चिकन हाडूंक जाय, नुस्तें हाडूंक जाय, सब्जी हाडूंक जाय, दाल हाडूंक जाय, शीत रांदूंक जाय, भाकऱ्यो करूंक जाय. आतां नातालांची परब येता, आतां नेवऱ्यो करूंक जाय, दुसऱ्यांक कुसवार दिवंक जाय. आतां लोक कितें म्हणटलो, अरे कांय करूंक नाय नातालांक? ना ना ना, ह्या वर्सा करूंक ना. कित्याक करूंक नाय? ना, आमचो कोण मेला, आतां आमी वर्सा आमी कोण कुसवार दिवं, आमी फकत घेतले हांव. फुडल्या वर्सा तुमचो मेलो जाल्यार आमी तुमकां दितले हांव. ह्या वर्सा आमचो कोण मेला म्हणून आमी करूंक ना, तुमी आमकां दियात. आनी आमी केलाय जाल्यार तुमकां दिवचे नात, कित्याक आमकां दिवंक जायना. आमी Praise हांसता, God. पळय म्हज्या भयणीनो, आमी हांसता, कित्याक ही आतां संय जाली आमकां. नातालांच्या वेळार आमकां 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 कुसवार कितें करूंक जाय, लोक कितें म्हणटलो. पूण आमची चोत्राय ह्या वेळार कोणाचेर आसूंक जाय? त्या कुसवाराचेर, त्या नेवऱ्योचेर, दोदलाचेर आनी बिबिकांचेर आनी दोसाचेर आनी कालकालाचेर? ना ब्रदर. No. पूण Actually, हांव we should विचारता, purify हांव ourselves. विचारता तुमकां हांव विचारता, हे सांगूनय कितलो लोक आतां घराक आपलो हे मारता, चुनो मारता? कितलो लोक आपल्या घराक चुनो मारतलो, स्टार घालतलो, स्टार कॉम्पिटिशनाक घेतलो, कॅरल कॉम्पिटिशनाक वतलो, मागीर क्रीप कॉम्पिटिशनाक वेतलो, रातच्या मिसाक वेतलो. हांव म्हणना ह्यो सगल्यो वस्तू करिनाका, पूण तुजी चोत्राय कोणाचेर आहा? जेजूचेर आहा ओ ह्या सगळ्या बाकीच्या Samsari. वस्तूंचेर आहा? संसारी. कित्याक लोक कितें म्हणटलो, आमकां लोकांचें पडलां. पूण हो वेळ पावला म्हज्या भयणीनो, जेन्ना आमची चोत्राय आसूंक जाय जेजूचेर, ताच्या Praise उतराचेर. God. कित्याक वेळ एकदम कमी आसा. वी गॉट व्हेरी लिटल टायम. जशें नोवाच्या काळार घडलें तशेंच घडटलें. परतून वचया लुकाचो 17 विसवोड 26 आनी 27. परतून वचया. हांवें तुमकां फकत दाखयलें बसतात तो देव तांचेर पोट. कित्याक हांवें सांगलें तें पळया, कित्याक तशें जेजून अशें म्हणलें. कितें म्हणटा तो 27 वडे 27 वडे म्हणटा, नोवा तारवान भितर सरलो तो दीस पर्यान लोक कितें खाता पियेतालो. आमी खायनात आनी पियेनात. हांवें तुमकां सांगलें, आमी खायना जाल्यार पियेना जाल्यार आमी मरतले. आमकां जाय, आमच्या कुडीक जाय. पूण आमची चोत्राय कोणाचेर आहा? त्या पोटाचेर आहा? और आमची चोत्राय आहा देवाच्या उतराचेर. आमी उपास कोत्ता काय? सुमारान आमी एटलिस्ट 2 पाटी 3 पाटी उपास करपाक गरजेचो. आमची चोत्राय ह्या जेवणाचेर आमी सोडपाक जाय. संवसाराचो लोक ह्या वेळार तांचे सोदांचेर चलता. आमकां सदांकाल आमी जेवण करूंक जाय, हें करूंक जाय. वय आमच्या घराक कोण जाणटो आसत, आमी रांदपाक जाय. आमकां पळय, हांव म्हणिना की आमची पाय माय आहा, जाणटी आहा, आमी तांकां सोडून तांकां सांगूंक जाय ना ना आमी उपास करता, तुमी उपाशी रावात. आमी उपाशी रावना, तुमाय उपाशी रावात. तशें करनाका, तशें करनाका, Praise Jesus. तशें करनाकात. मातशी काळजान बी सेन्सिटीव. पूण हांव म्हणटा, आमी जी हें उतर आयकता, जायत कोण जाणटो तुमच्या घरान आतां ह्या वेळार तुमी आतां उतर आयकतात, जाणटो कोण आहा तुमच्या घरान देवाचें उतर आयकता जायत. तुमचो पाय माय जाणटी आहा ती आयकतात जायत. आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, आयकात. आमी आमच्या जिवितान आमी जाणटी जाल्यार आमी केन्नाच उपास करूंक ना जाल्यार आमी सदांच आमची चोत्रां आमच्या पोटाचेर दवरल्या जाल्यार आतां आमकां जाय उठोन नश्ट करूंक जाय. बरें, मागीर 10 वरांचेर पेज जाय,
मागीर दनपारचें जेवण जाय, मागीर ती मातशी न्हीद जाय 2 वरांची न्हीद, मागीर चाव जाय, मागीर रातचें जेवण जाय. कितले पाटी खावंक जाय? 5 पाटी खावंक जाय. ही संय आमकां जाल्या. आतां जाणटी जाल्या म्हणून आतां ती पेज कमी जाल्या, आतां खावपाचें जेवण कमी जालां, कित्याक आतां जाणटी जाल्या. पूण आमकां तें जाय, होय की ना? वय ब्रदर. वय कित्याक ब्रदर. त्या पोटाक संय जाल्या. त्या पोटाक जेवण मेळलो ना जाल्यार पोट आतां गुडगुड कोत्तेलें. आमी केन्नाच उपास करपाक शिकोंक ना. ह्या कुडीक आमी त्रास दिवपाक केन्नाच शिकोंक ना. आमी ह्या कुडीक सदांच खुशाल दवरपाक, गरम जालें फॅन घातलो, गरम जालें एसी घातली, गरम जालें तोंड उक्तें करून अरे गरमी जाता आतां नाका आमी बसया प्रायर वसया. आतां देवाचें उतर सोड, आमी प्रायर वसया, घाम सुटला आतां. पोटाक भूक लागल्या, चल जेवया. आनी जेवण आतां म्हाका जेवपाक नाका जाल्यार आमी रेस्टॉरंट वसया, स्विगीक आपोवया, झोमॅटोक आपोवया. आतां सगळे घरा तुका फोन करूंक जाता, जी पे करूंक जाता. घरा कडेन येतले, पी पी येयलें जेवण घेवन. अशे दीस पावल्या. जाय तें मेवता. आनी कूड म्हणटा म्हाका खोशी कर. कितें म्हणटा आमची कूड? म्हाका खोशी कर. म्हाका थंडी लागता, मातशी गरमी दी. 2 दीस पयलीं मातशी थंडी, म्हाका दिसता कालचे समज मातशी थंडी पडली 1-2 दीस. सगळ्यांक शीं पडल्या. ब्रदर थंडी पडल्या. म्हाका दिसता चड थंडी पडटली ह्या वर्सा. आतां शीं खाता सगळ्यांक. ताच्या उपरांत मातशी गरमी कमी. ब्रदर दनपारची गरमी चड जाता, न्हिदोंक पासून जायना. एसी ना, हें ना, तें ना. हात उलयता ब्रदर. म्हणटच ही कूड आमची आमकां सदांच म्हणटा म्हाका खुशाल दवर, म्हाका त्रास दिनाका, म्हाका कसलीच आळकोळ दिनाका, म्हाका बरो बसपाक जागो दी, बरी भास दी, बरी म्हाका फॅन घालून दी, बरें जेवण दी. पूण जेन्ना म्हजो आत्मो रडटा तें जेवण खावपाक, तेजें उतर खावपाक, तें उतर आयकोपाक, तेजें उतरचेर नियाळ करपाक, तें उतर पाळपाक, तें आमकां कांय पडोंक ना. आयलें बुधवाराचें कितें मातशें आयकलें तें पुरो. सगळी चोत्राय आमची आमच्या पोटाचेर आहा, वय की ना? फोटयो सांगिनाका म्हाका, आहात की ना अजून पासून? वय ब्रदर. कित्याक आमकां सोय जाल्या. ये पापी पेट का सवाल है. तू कोणाकूय विचार, तू कितला कितलो काम करताय, कितला कितले कश्ट भोगताय, कित्याक कितलो कामाक वेताय, कित्याक ओवर टायम करताय, कित्याक गालफाक वेताय. हांव कित्याक गेल्लो गालफाक? हांवूय गेल्लो जोडपाक. हांव म्हणिना हांव दुसऱ्यांची खबर सांग, हांव म्हजीच सांगता. कित्याक गेलो? जोडपाक. दुडू आसूंक जाय आमचे कडेन. दुडू आसत जाल्यार आमच्यान सगळे दुडू आसा जाल्यार जायते आमच्यान करूंक जाता. बरें काजार करूंक जाता. कोण आपलो काजार करता मातशें. त्या दिसांनी आमी जेन्ना ल्हान आसतले आमच्या गांवांत काजार जातालीं, ते आपल्या बशेन मातशें इल्लो पुलाव घातलो, इल्लें कितें कितें शाकुती घातली आनी कितें कितें घालें, चोरिसां चोरीस दिलें, घरा धाडलें. घराच आसतालें आमी टोमाटो घालून. आतां बेण जाय, आतां तुका स्नॅक्स जाय. इगोर्जेन जातकच स्नॅक्स जाय. इगोर जाता म्हणून स्नॅक्स जाय. त्याच्या उपरांत मागीर रातचें वसोंक जाय, थंयसर मागीर व्हडलो थंयसर बेण आसता, तें रीण काडून काजार जातात. आनी त्याच्या उपरांत काजार जाल्या उपरांत भुरग्या भाशेन कित्याक आतां ते दुडू भरूंक जाय, ते रीण फारीक करूंक जाय. जालें कोमेस. काजाराच्या दुसऱ्या दिसा जालें कोमेस. सगलो लोक खोशी. अरे कितें काजार जालें रे, कितें ठाण उडयलें रे. दुसऱ्या दिसा हांचे घोव बायलांचे जालें कोमेस. ते कशें आमी रीण फारीक कोत्तले हांव. आनी फोटो घेवन 1-2 दीस फोटो पळोवंक जाता. अरे काय तो येयल्लो, आमी काय बरीं दिसतालीं. हें सगळें पळोवंक आमी खोशी जावन 2-3 दीस. ताचे उपरांत ते रीण फारीक करूंक जाय की ना? वय. जेजू तेंच सांगता. जेजू तेंच सांगता. लोक
तारवंडान भितर सरलो तो दीस पर्यंत लोक खाता पियेतलो ते आमी ताजेर नियाळ केलो आमी. हांव म्हणिना खाय नाका पिये नाका, पूण आतां आमकां प्रॅक्टीस करपाक गरज. आमची चोत्राय आमच्या पोटाचेर सोडपाक. रान कितें करपाचें आहा तें कर, पूण उपास करपाक शीक. ना जाल्यार म्हूण सायबा ना जाल्यार नो प्रॉब्लेम, हांव उपास करता आयज म्हज्या कुडीक त्रास करता आनी जितें कितें आहा तें. पूण घरच्यांक जाणट्यांक मातशें सोडनाका उपास करूंक जाय जाल्यार. कामचोर जायनाका, मातशें तांकां रानात. ताका केन्ना सोय जावंक ना. ताका ह्या जाणट्या पिरायेर तांकां आतां उपास करपाक दिनाकात. उपास केला जाल्यार आजून पासून उपास करतलीं जी जाणटी पासून आहात तीं, पूण करूंक ना जाल्यार आतां ह्या जाणट्या पिरायेर करपाक दिनाकात. मातशें ताका रानात, उठात सकाळीं रानात तांकां, पूण तुमी मातशें उपास करपाक शिकात. त्याच्या उपरांत तो कितें म्हणटा, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो. लग्न जावन दोन वस्तू म्हणटा, लग्न जावन आनी लग्न करूंक दिवन आसलो म्हणजे दोन वस्तू जातात. लोक लग्न करतालो. लग्न करतालो म्हणजे कितें, दे फेल इन लव. तुम्ही समजता कितें करना, केन्ना आमी म्हणटा कोणाची सोयरीक येयली, तेन्ना सोयरीक येयली जाल्यार ताका कितें म्हणटात, लग्न जावंक आनी लग्न करून दिवंक आसलो. म्हणजे आतां सोयरीक येयली म्हणून पाय माय आपल्या चलयेक, पाय माय आपल्या पुताक लग्नाक दिवंक दितात, पूण थोडी जाणां पाय मायक त्रास करिनात. ती आपली कामाचेर ओ कॉलेजीन तांचे कितें कुसकुस जाता, दे फॉल इन लव आनी ती आतां काजार जातात. म्हणटोच जे नोवाच्या काळार घडले, लोक काजार जातालो आनी पाय माय आपलो भुरग्यांक लग्नाक दितालो, जे नोवाच्या काळार घडले ते ह्या काळार घडटा. म्हणटच हांव विचारता न्हू, आमी आमच्या भुरग्यांक लग्न करपाक आमी बंद करून दिवंक जाय? ना. मोगान पडपाक नाका. सगळीं आतां काजार आमी बंद करुया. आतां पाद्रीक आतां रिटायरमेंट दिवया. पाद्रीक सांगया, पाद्री तुमी पाद्री आतां खूब त्रास करतात, आतां 4 ये 2 ये उडे, आमकां नाकात तुजें काजार, आमी लग्नच करची ना. ब्रादरान सांगना आमकां, जे नोवाच्या काळार घडले आतां निमाण्या काळार घडटले, आतां आमकां नाका लग्न करपाक. आमी आमच्या भुरग्यांक सांगता, आमी तुमकां लग्न करपाक परमिशन दिना, तुमी मातशी कितें रावात, आंकवार रावात. वय हाचो अर्थ हो ना ब्रदर. म्हणटच हाचो अर्थ कितें, जेन्ना म्हणटा तो खातालो पियेतालो, हांव म्हणून खायनाका म्हणून, पूण आमची चोत्र कोणाचेर आसूंक जाय, जेजूचेर, पोटाचेर न्हू. आमचे पोट देव जावपाक नाका. म्हणटच आतां जेन्ना म्हणटात लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो, हाचो अर्थ कितें ह्या निमाण्या काळार, कोण म्हाका सांगूंक शकता? आमी देवाच्या उतरान जाय, बाय मारिया सांग सांग सांग. आमी देवाच्या उतरान आयकोंक जाय आनी वाचूंक जाय. आमचो फेथ इनक्रीज करूंक जाय आनी ताच्या उतरान आसले म्हणटकूच आमी अर्थली मॅटेरियलिस्टीक. बाय मारिया, हांव विचारता तुका, लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो, म्हजो प्रश्न तुमकां सगल्यांक, आमी लग्न जावपाक बंद करूंक जाय आनी पाय माय लग्न करून दिवन आसूंक ते आसपाचें आहा तें बंद करूंक जाय काय? ना ब्रदर. हाचो अर्थ कितें, कोण म्हाका सांगूंक शकता? उतरांत रावंक जाय. लोक खाता पियेतालो म्हणून हांव कितें म्हणटा, खावपाचें पिवपाचें बंद करपाचें न्हय. आमकां खावपाक जाय, पिवपाक जाय, पूण आमची चोत्राय कोणाचेर आसूंक जाय? जेजूचेर. ताच्या उतराचेर. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा, जेवण. देवाचें उतर कितें म्हणटा, man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of God. म्हणजे आमी फकत जियेना फकत आमच्या ह्या कुडीच्या जेवणा वरवीं, पूण आमी जियेता देवाच्या उतरा वरवीं. तो कोण देवाच्या उतरा वरवीं जियेता तो आपली चोत्राय आपल्या पोटाचेर धरिना. कितें आयिल्लें खाता. चोत्राय चड कोण आपले पोट देव करिना. जे भाशेन आमी पळयलां फिलिपकारांक पावलून कशें बरयलां तेच भाशेन जेन्ना जेजू म्हणटा लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो,
हांव विचारता हे बंद करपाचें आमी सगळे आतां लग्न करपाचें आनी आमच्या भुरग्यांक लग्न करपाक आमी बंद करपाक जाय ना हाचो अर्थ कितें कोण म्हाका सांगूंक शकता चड आमचें ध्यान मन देवाच्या उतराचेर दवरपाचें देवाच्या उतराचेर दवरपाक जाय सगळ्यांनी ज्या भाशेन पूण हांव विचारता लग्न जावन आनी लग्न करून दिवंक आसलो म्हणजे हाचो अर्थ कितें ह्या निमाण्या काळार तुमी तज्ञ कडेन मागणी करया आनी विचारया हांव विचारता की हाचो अर्थ कितें लोक मोगान पडोन काजार जातली ना तर सैरीक करून काजार जातली तरी पूण सगळ्यांनी जेजूचेर आपलो विश्वास उतरां दवरूंक उतरान रावूंक जाय आमी जेजूचेर बावार दवरूंक जाय चड टायम तेचेर स्पेंड करप ना चड पयशे टायम स्पेंड करप ना आनी कोण आहा आनी कोण म्हाका सांग व्हडपणा दाखोवप ना लोक पयशे स्पेंड करतात आनी रिणान बुडतात ते व्हडपणां दाखयतात आनी मागीर स्वताच त्रासान पडतात तशें जावंक फावना ओके व्हेरी गुड हांव रॉंग म्हणना रायटूय म्हणना आनी कोण सांगूंक शकता मातशी दुसरी मातसो जबाब दियात तुमी क्लास ना जाल्यार मातशी तोंड उक्तें करात मातशें म्हणात कितें बेश्टें आयकोपाक न्हय आय एम मेकिंग दीस क्लास इंटरएक्टीव कोण हा जाल्यार तो आपलें मन घालतलो आनी म्हणटलो कितें म्हाका सांगात हाचो अर्थ कितें ज्या भाशेन खातात पियेतालो हांव म्हणना खायनाका पियेनाकात पूण तुजी चोत्राय पोटाचेर दवरनाकात तुमचें पोट देव करिनाकात तेच भाशेन जेजू म्हणटा लग्न जावंक आनी लग्न करून दिवन आसलो कितें वायट कोत्ता लग्न करीत जाल्यार आपल्या पाय माय आपल्या भुरग्यांक लग्न करपाक दीत जाल्यार तो कितें पातक कोत्ता ना पूण हाचो अर्थ कितें निमाण्या काळार म्हणजे चड तेचेर देवाचे चड उपराचे आनी दवरपाक चड ना चड आनी चड देवाचेर मारिया तू सांग एकलो उलय बाय मारिया म्हण सांग सगळी तुम्ही जबाब दिया नो प्रॉब्लेम आम्ही डिस्कस काजार बी केले सगळें जालें आमी देवाच्या उतरानूय बी रावंक जाय रिगोंक जाय आनी ती रिणां काडूंक फावना हें कितें मागीर ते आनीक प्रॉब्लेम जाता लोक कितें करता नांव कामाक रिणां काडटात आनी भुरग्यांक काजार करतात मागीर कितें म्हणटा आमी तुका रीण काडून काजार केला दॅट शूड नॉट बी देर आनी तेणी आमी देवाच्या उतरानूय रावंक शिकोंक जाय ओके बरें हा बाय जसिंता तेंच ब्रदर आमी बरें देवाच्या उतरान रावूंक जाय बरे भाशेन समजोन काजार करूंक जाय ओके बाय मारिया म्हणटा ते तू म्हणटा बरें बाय नेटी कितें म्हणटा ब्रदर लग्न जावन आनी लग्न करून दिवंक आसलो मिन्स तेंगे एक फावटी लग्न जालें मागीर भुरगीं बाळ जाता सो तेंगे तो टायम विल गो इन दॅट ओनली नो so most of the time they have to be in the word like spend time in the word बरें and कोणाक जबाब दिवंक हा yeah कोण जबाब दिवंक सोदता आनी कोण जबाब दिवंक सोदता बाय फ्लाविया हा हांगा क्लासीन देवाची जाणवायेंतल्यान भितर सोरोंकूच ना ती पूण संवसारांतले जाणवायेन ती वाडत वयतात ओके ब्रदर तेंच म्हणटालें की ती संवसारींत गुल्ल आसली कुडीक पयलो प्रेफरन्स दिताली ओत्मीक जिविताक न्हय आनीक जेन्ना ती आपल्याकूच मानवता तें कोत्ताली आनी पातकांतूय मागीर पडटाली म्हणजे ते वाटेन अशी आहली देवाची हितून तांकां एक हेच घेयनाहलेली ती ओळख घेयनाहलेली जाण जावपा देवाचो मोग देवाची हितून भितर सोरोंक सगळोच आपले संवसारी आपली कुटूंब आपले खाण जेवण आनी संवसारी मोज बरें तुम्ही सगळ्यांनी जो जबाब दिलो तुम्ही खंय चूक करूंक ना कसलें मिस्टेक करूंक ना तुम्ही सांगला तें सारकें पूण आयकात हांव कितें सांगता तें ओके आयकात ह्या निमाण्या काळार
जो कोण लग्न करूंक सोदता, आयकात आं, जो लग्न करूंक सोदता आनी तो खरेपणी जेजूचो पाटलावदार जाल्यार, पळय, जो कोण जेजूक वळखना, जो जेजूचो पाटलावदार ना, जो जेजूक सोत मानिना, ताका खांक जाता, ताका लग्न करूंक जाता, ताका बलात्कार करूंक जाता, ताका पातक करूंक जाता, ताका कितें पडलां? ताका ताका 4 दीस जितले उरल्या संवसारान जिवोवपाक ताका कसलें आपल्या पातकांचें बोगसण, ताका जेजूची खबर ना. तो कसो जियेतलो? तो आपणाचीच कुडीचेर पळयतलो. तो आपणाचेर होय म्हणजे चिटींग करतलो, करप्शन करतलो, पयशे जोडटलो, आपणाचेच पळयतलो, आपणाचेच चिंतलो, होय की ना? होय होय ब्रदर, सेल्फिश जो लायफ. कोण जेजूचो पाटलावदार आसा, जो कोण जेजूक सोत मानता, तो आता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, होय की ना? होय येस ब्रदर. ब्रदर. म्हणटोच जेन्ना आता निमाणो काळ पावला आणि आता आम्ही खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार, आम्ही खरे जेजूचे पाटलावदार जाल्यार, आणि आमकां आता आम्ही वांकवार हा जाल्यार, आणि आम्ही खरेपणी आमकां काजार जावंक जाय जाल्यार, आम्ही काजार जावंक जाय फकत एका क्रिस्तांव कडेन न्हय, एका भावार्थी कडेन. होय होय, बाबा. आमेन. होय ब्रदर. We must गॉड. get married to a Bible believing believer, not just a Christian who's a Catholic or some Christian, म्हणजे जॉन टॉम लॉंग म्हणून तो रे तो बरो फामिलींतलो, तो क्रिस्तांव रे, तो बातीस जाला ताजो, तो इगोर्जेक वता, ताची माय पाय बरी भुरगीं, बरी बायल ती, बरी फामिलींतली. ना 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 ना, ते पोवपाचें न्हय. एक 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 चेडो म्हणजे एक दादलो काजार जावंक सोदता जाल्यार पयलो ताणें देवाच्या उतरान आसपाक गरजेचो. ताणें पयलो जेजूक वळखोवपाक गरजेचो. तेजे उपरांत ताणें एक बायल जी देवाच्या उतरान हा, ती बायलेक सोदपाक गरजेचो. ना तर आंकवार रावपाक बरें. ह्या निमाण्या काळार तुझ्या काजार जिविता वरवीं तुझें निसंतोण जावंक शकता. Arkanjesu. तुम्ही येस गॉड. समजला ना कितें सांगता तें? रोजमेरी पाय होय ब्रदर. ब्रदर. हुस्को पडला, पाय माय हुस्को पडला. अरे म्हजी चोली आता 30 वर्सांची झाली, जावनी काजार कोण भुरगो आयलो. अरे जा रे, तू आता जाणटी जाताय, तुका आता भुरगें जावचें ना. ही ही खबर ही जी आमच्या तकलेन आमकां घातल्या, ही चुकीची. तुजी चोली 35 वर्सां 40 वर्सां जाल्या जायत, पूण तिका एक बरो नवरो जो देवाच्या उतरान हा जाल्यार मेळोंक ना जाल्यार ती आंकवार रावली जाल्यार ह्या वेळार बरें, कित्याक तिचें तारण जातलें. पूण तिका एक घरकार मेळत जाल्यार जो सोरो पियेता देवाच्या उतरान फकत आयताराच्या मिसाक येता, तेच करीत जाय. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलत जाल्यार असल्या तुजे चलये कडेन जी देवाच्या उतरान तिचे बरोबर लग्न करीत जाल्यार तुजी तांचे काजार आनी ती तांचे तारण पासून काबार जातले. ती 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 साश्टाचे सूख भोगूंक पावची ना. तुम्ही समजता हांव कितें सांगूंक सोदता तें? होय होय ब्रदर, रोजमेरी We ब्रदर. are at a time that because of your marriage you can lose your salvation. Praise God. प्रेज गॉड. Arkanjesu. पण बाय माय जी आता तुम्ही जी देवाच्या उतराना, म्हाका 2 चलयो आहात. हांव तुमकां बिश्टें काणयो सांगिना. म्हाका 2 चलयो आहात ज्यो काजारे पिरायेर पावल्यात. एक पूत हा, अजून ल्हान हा, पूण हांव तांच्या मनान घालता, तुम्ही देवाच्या उतरान हात म्हणून तुम्ही सोदात एका भुरग्याक, तुम्ही सोदात एका दादल्याक, सोदात एक बायलेक जी देवाच्या उतरान, जी इगोर्जेक वेता फकत न्हय, जी देवाच्या उतरान, कित्याक तुमी देवाच्या उतरान वयर काडल्यात तुमकां हांवें. पूण तुमकां मेळना जाल्यार तुमी आंकवार रावात. आमकां कसलीच लॉज दिसची ना, पूण तुमचें तारण आसतलें, तें तारण तुमच्या पिड्यार जावचें ना. होय ब्रदर. होय ब्रदर. आता आता आदल्या तेंपार हे ओल्ड तेंपान चिंताले भुरगीं व्हडलीं जालीं काजार करूंक जाय. नाव वी आर इन द हुस्को वर्ड पडला पाय ऑफ माय, पाय माय म्हणलो बोस पडला. अरे लोक कितें म्हणटलो, गुड नाईट. किनान तुमच्या चलयेक काजार दिवपाक. तुमकां 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 सगळे संवसाराचे आनी लोकांचे पडना, पूण तांचे साश्टाचें सूख तांकां स्वर्गात पावपाक आनी ती देवाच्या
पळय तुमची तुमची चोली तुमचो पूत देवाच्या उतरान ना जाल्यार तांकां जावं न्ही काजार कोणा कडेन जावं न्ही. आतां आमी ती आतां आंक व्हरा जाल्यार तुज्या तुज्या कॉबज्यान हा जाल्यार आमकां पाय मायक एक जबाबदारी आसता आमच्या भुरग्यां पासत मागणे करपाक उपास करपाक ती देवाच्या उतरान देवा कडेन जेजू कडेन येवपाक हे आमची व्हडली जबाबदारी. एक पाटी ती लग्न जाली तुमची जबाबदारी खाबार. पूण आमी कितें करता जाणाय काजार जावचे पयलीं आमकां कांय हुस्को पडोंक ना. आमी फकत पळयता काजार जा चल वच लोक कितें म्हणटलो आनी काजार जातकच मागीर आमी मेतेर जाता तांच्या काजार जिवितान अशें जालें तशें जालें आनी ते आनी आजून पाड घालता त्या जिवितान. काजार जावचे पयलीं आमी आमच्या भुरग्यांक देवाचें उतर दिवपाक तांचे पासत मागणे करपाक तांचे पासत उपास करपाक तांकां आमी बरी देख दिवपाक आमी खरीपणी तांकां एक साक्षी दिवपाक आमी साक्षी जावपाक आमच्या भुरग्यांक आमच्या भुरग्यांक आमच्या घरा लोकांक ती जबाबदारी जाता म्हजी आनी तुजी. कित्याक आतां आमी आमचें तारण जालां म्हणून तुमी आयकता ना कितें सांगता तें म्हज्या भयणीनो तुमी आयकता ना कितें सांगता तें सोजमतात हांव कितें सांगता तें. कित्याक आमकां फकत पडलां संवसाराचे लोक कितें म्हणटलो म्हणून पूण त्यो कितें सांगता तें आमी आयकना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा निमाण्या काळार ज्या भाशेन नोआच्या वेळार घडलें हे आतां निमाण्या काळार घडटा. लग्न करतलो आनी आपलो पाय माय म्हणजे भुरग्यांक लग्नाक दितलो पूण ही व्हडली चूक करता आमी. जो कोण देवाच्या उतरान ना तुजी भुरगीं देवाच्या उतरान ना तांकां आडान दवरात. तुमी अजून तयार जावंक ना आनी तुमी तयार जावंक ना म्हणून बिश्टी मोगान पडनाकात विचारात. पूण आमी आतां आमचो समन आमच्या भुरग्यांशी ना. भुरगीं आपलें जाय तें करतात. हो काळ पावला. हांव तुमकां सांगता हो काळ पावला. आमी आतां कालच्या सुमारान आमी मँगलोर आनी उडुपी गेल्ले हांव कित्याक आमच्या धाकट्या चेड्याचें कॉन्वकेशन जाल्लें आनी आमी थंयसर देवाचें उतर शिकयलें मँगलोर आनी उडुपी. 2 दीस पयलीं आमी परतून येयले हांव आनी खंयसरूय वचत जाल्यार मडगांव वचत जाल्यार म्हापश्यां वचत जाल्यार मँगलोर वचत जाल्यार बॉम्बे वचत जाल्यार पुना वचत जाल्यार आतां फुडल्या म्हयन्यान पयल्या सुमारान आमी शोलापूर वतात 3 दिसाचो रित्रा. खंयसरूय इंग्लंडाक वचत जाल्यार फिलिपिन्स वचत जाल्यार मालेशिया कॅनडा US खंयसरूय वचत जाल्यार लोकांक चड पडलां कितें मोगान पडपाक काजार जावपाक आनी पाय माय म्हणटा आतां आमचो बोस गेलो आतां आमची जबाबदारी काबार ती लग्न जाली आतां हुस्को ना आमकां. लोक कितें म्हणटलो तो तुजो हुस्को काबार जाला तुका दिसता. तुजी जबाबदारी जावन आसा तुज्या भुरग्यांक तुज्या कॉबजान आहा तेन्ना तुवें ताचे पासत मागणें करपाक तांकां उपास करपाक तांकां उतर मेळपाक तांकां खरेपणी जेजू मेळपाक. पूण आमी कितें चिंता पिरायेर पावतकूच तांकां लग्न करून तांकां लग्न दिवपाक आमची जबाबदारी काबार. आमी सजमत आमी व्हडली जबाबदारी आमी केली भुरग्यांक वयर काडपाक आनी काजार दिवपाक. पूण देवाचें उतर म्हणटा निमाण्या काळार लोक लग्न जावन आनी लग्न करून दिवंक आसलो पूण ह्या निमाण्या काळार जे भाशेन नोआच्या काळार घडलें आमची जबाबदारी जावन आसा. आमी हांगा कोण हांव नको कोण हांगा सगळीं काजारी आसत ह्या क्लासीन ह्या बुधवाराच्या क्लासीक हांव जाणा तुमी सगल्यो भयण्यो तुमी सगल्यो काजारी पूण तुमकां भुरगीं आसत जी आतां पावल्यान काजारीच्या पिरायेर चलयो जाय ओ चेडे जायत. आमी केन्ना चिंतलां ह्या उतराचेर की ह्या निमाण्या काळार आमी कशे भाशेन तांकां देख दिवंक जाय कशे भाशेन तांचे बरोबर बसोन तांकां सांगूंक जाय बाबा हो वेळ ना फकत लग्न करपाचो हो वेळ न्हय फकत काजार जावपाचो हो लग्न फकत मोगान पडपाचो कोणा बरोबर पडटा. पळय आमची भुरगीं देवाच्या उतरान ना जाल्यार आमी चुकल्या आमच्या जबाबदारीन. इंग्लिशीन म्हणटा इफ वी हॅव फेल्ड टू गिव क्रायस्ट टू आवर चिल्ड्रन वी हॅव फेल्ड कंप्लीटली. If we have failed to give Christ to our children, we have failed completely. जायत आमी चुकल्या पूण वेळ आसतना
आमच्यान जेजू कडेन वचोंक जाता, मागणें करूंक जाता, उपास करूंक जाता आनी जेजूक आमी बोगसणे मागूंक जाता. सायबा, हांव फकत ह्या संवसारच्या वस्तूंनी हांवें म्हजी चोत्राय दवरली, तांकां बरें शिकोवन दिवपाक, तांकां बरें डॉक्टर करपाक, इंजिनियर करपाक, बरी सर्वीस मेळपाक, काजार जावपाक आनी लग्नाक दिवपाक, पूण आमी केन्नाच तांकां जेजू दिवंक ना, ताचें उतर दिवंक ना. आमी उतरान येता बुधवाराच्या बुधवारा, पूण आमच्या भुरग्यांची आमकां पडोंक ना. ती आतां हांगा घरा नात, ती आतां बिश्टी भोंवतात, हांगा ती भोंवतात, पेतात, चेड्या बरोबर भोंवतात, चेडवां बरोबर भोंवतात आनी आमकां कांय पडोंक ना. ती आमचे कडेन उलयनात पासून, पूण आमकां कितें पडलां? एक दीस येतात घरान म्हणटा, डॅडी मामी, हो म्हजो चेडो, ही म्हजी चली, आमी लग्न जावपाक तयार. मातशें तूं सांग. आमी तुका फकत सांगून येयल्या, तुजो अप्रुवल घेवपाक येवंक ना. आमी फकत सांगलां की आमी थाराव घेतला काजार. वय बरें आहा, आतां आमचो हुस्को आतां कमी जालो, तुमकां मेळ्ळें म्हणून. पण म्हज्या भयणीनो, तुजो हुस्को काबार जावंक ना. आजून पासून आमी आमच्या भुरग्यां बरोबर उलोवपाक, ताचे बसत मागणें करपाक, ती चुकल्यान जाल्यार, ते वायट रस्त्यार वेता जाल्यार, आनी आमकां आजून पासून कसलो म्हणजे कसलोच कितें म्हणटात ताका, आय हॅव नो वरी, म्हणजे म्हाका कसलोच सिंतीत पडोंक ना जाल्यार, म्हाका कसले त्रास जायना जाल्यार हाचो अर्थ कितें? हुस्को, करेक्ट, हुस्को. म्हाका ताचे वयर हुस्को ना जाल्यार हाचो अर्थ कितें? म्हाका कांय पडोंक ना. जेजू ना जाल्यार पट आसूं न्ही, लग्न जाय जाल्यार बरी सर्वीस पुरो सर्वीस मेवली, लग्न जालें, खोशी ना. हो काळ जावन आसा. तुजी भुरगीं जाय त्या संवसारान, पूण ती ह्या सारक्या रस्त्यार ना जाल्यार ही तुजी भुरगीं फकत तुजे निमाणे दीस तूं पळयतलोय. कित्याक जेन्ना जेजू येतलो, तांचें तारण आसचें ना, तांचें तारण जावचें, तांचें निसंटण जातलें. देखून म्हज्या भयणीनो, ह्या निमाण्या काळार आमी चोत्रायेन रावपाक, आमच्या भुरग्यां पासत मागणें करपाक, तांचे पासत उपास करून आमी मागणें करपाक, तांकां आमी खरेपणी आमी उतरां ना जाल्यार तांकां देख दिवपाक, ही जबाबदारी जाता आमची. The responsibility is of yours to your children. God gave you children to be responsible for them. You are the steward of your children. ती तुजी भुरगीं न्हय, ती देवान तुका दिली. तांकां साल्वार करपाक, तांकां बरी देख दिवपाक, तूं साक्षी जावपाक. देखून ह्या निमाण्या काळार फकत लग्न जावपाक आनी तेजे उपरांत बरो आपलो शेणो केलो, ब्युटी पार्लर गेली, अकलेची माय, न्हवऱ्याची माय बरी शेणो करून गेली काजाराक, काय बरी दिसता, तूं दिसता अकल खंय म्हणून. ताका लागून आमी वेता जाल्यार आमी चुकले. हांव आयकतात तुमी? थोड्या लोकांक म्हाका थापट दिवंक दिसतलें ह्या वेळार. ते उलयताय असल्यो वस्तू आमकां सांगताय, पूण आमकां कोण असल्यो वस्तू सांगता? हांव विचारता न्हू, असल्यो वस्तू कोण सांगता? ना बाबा. आय विल प्रीच अ गॉस्पल विच इज सो स्वीट. ना, काजार जाली, मेवलो, अकल मेवली, न्हवरो मेवला, देवाक आर्गां, जेजूक काजार जालें आनी बरें जालें, सगळें बरें जालें, बरें जेवण जालें, बरो डान्स जालो आनी फोटो बी काडलो. तुका धाडटा फोटो आनी तुका मागीर ते धाडटा, जेवाचे मी धाडटा. खोशी जा, खोशी. हें जालें आमची संय. पूण आमी चिंतना, फुडें चिंतना. वी आर ऑल शॉर्ट सायटेड, नॉट लॉंग सायटेड. आमी पळयना, सासणाचें सूख भोगूंक जाय जाल्यार ह्या निमाण्या काळार आमी कशे भाशेन जिवंक जाय हें आमी चिंतिना. वी आर ओनली थिंकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म. सारकें? हांव कितें सांगता तें सारकें? हांव तुमकां देखून आमची भुरगीं आहात तीं धूव आसत, पूत आसत, ह्या वेळार उतरान आहात. जेन्ना फामील मागणें करतात, ती येतात फामिली बरोबर मागणें करपाक. जेन्ना आमी इगोर्जेक वेतात, ती इगोर्जेक येतात आमच्या बरोबर.
इगोचेक येना जाल्यार ती म्हागड्यांनी आसात तरी हांव म्हणिना इगोचेक वचना जाल्यार ती हिमकडान वयतली जाय तांकां इगोचेक तांकां कांय मेळना असे दीस पावले आतां इगोचेक वचून फकत थंयसर काणयो आंकोच्यो पडटा आनी ती फकत धर्म करचो पडटा पूण तांचो संबंद देवाशी आहा खूब जाण आहात इगोचेक वचनात पूण ती बरी क्रिस्तांवां ती देवाच्या उतरान आहात ती देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ताका आतां खिचून इगोचेक कांय मेळना पूण हांव तांकां म्हणना ती हिमकडान वयतली ती जाल्यार खरें भावार्थी दे बिकम बायबल क्रिस्टियन्स पण कोणी इगोचेक केलो स्वता आयतात मिसाक ती या क्लबान या मिनिस्ट्रीन आहात लेक्टरान आहात टू क्रिस्टी त्या युथ क्लबान ती इगोचेक वतात पाद्री जाणो सगळीं जाणो सगळीं थंय बरें म्हणटात देखून ती सगळीं बरीं मनशां इगोर्जेक हे सगळी खबर मेळत जाल्यार सगळो लोक खोशी ती उतरा प्रमाणे चलतात काय Are they living by the word of God? Is Jesus really their Lord? खरें जेजू तांचो सोमी दिवान सोरवंडार म्हणटच देवाचें उतर म्हणटा ज्या भाशेन नोवाच्या काळार घडटे लोक खाता पियेतालो लग्न जावन आनी लग्न करून दिवन आसलो त्या मनसोर पोरायलो येयलो आनी तांचे वरवीं ती सगळीं नाटक जाली जे नोवाच्या काळार घडले हे घडपाचे आसा थोडो वेळ पावला हे घडटले जे जेजून सांगला मातुवाचो 24वो अविस्वर मातुवाचो 24वो अविस्वर म्हाका दिसता वड 6 ते 8 पर्यंत Matthew chapter 6 24 verses 6 to 8 आमच्यान घालूंक जाता पळयात जेजून कितें सांगला तें आमकां Matthew 24, 6 to 8. 6 ते 8 पर्यंत वाचूया जेजून आमकां सांगला ह्यो सगळ्यो वस्तू घडटल्यो मातुवाचो 24वो अविस्वर वड 6 ते 8 पर्यंत वाचूया आनी आमकां सांगला कितें घडटलें तो येवचे पयलीं तुमी झुजांचो आवाज आनी लढायांची खबर आयकतल्यात उचांबळ जायना जावं चोत्राय दुरात तर हें सगळें घडोवन येवंक जाय पूण शेवट रोखडोच येवचो ना कित्याक राष्ट्र राष्ट्रांचेर आनी राज राज्यांचेर उप्रासतलें हांगा थंय भूक पडटली आनी भुंयकांप जातली पूण हें सगळें फकत पुरसूट वेनेची सुरवात जेजू कारगां जेजू कारका म्हणटोच जेजू म्हणटा राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर उप्रासतलें तुम्ही खरेपणी ह्या आमच्या संवसारान कितें घडटा तें ह्या वेळार तयारी जाल्या the situation is already prepared for a nuclear war third world war जावपाचें आमी म्हणटा आतां दीस जायत वेतात कितें तुमकां दिसना तें ह्या वेळार सगळें घडटा खूब खूब उचांबळ चलता आनी जेन्ना कॉमेस जातलें खूब त्रास जातले 2-3 दीस पयलीं तुम्ही आयकलां इथिओपिया आफ्रिकाच्या गांवांत एक वोल्केनो भायर सरला 10,000 वर्सां जावन तो वोल्केनो भायर सुटला 10,000 वर्सां आनी ताचो धुमर जो सुटला म्हणजे ऍश सुटल्या ती इतली आतां वाऱ्यान गेल्या की आतां फ्लायटी बंद जाल्यात आफ्रिकाक तो वोल्केनो भायर सुटला कितलो तिचो त्रास जाल्या जायत आनी तिचो जे जमनींतलें भायर सुटलां तुमकां दिसता तें देवान केलां ना सैतान जाणो ताका वेळ एकदम कमी आहा म्हणून तें सैतानान सगळें उप्रासलां जेजून सांग there will be earthquakes there will be volcanoes there will be strange things happening in the sky कॉमेस जालां
अर्थक्वेक जातल्यो पळय, कितल्यो अर्थक्वेक जाल्या ह्या 6 म्हयन्यांनी, कितले अर्थक्वेक जाल्यात. आणि हे जे घडपाचे हा ते आता आमी वेळ पावला जेन्ना हे सगळें घडटलें. आणि आमी जाणो हे सगळें घडटा म्हणून कित्याक जेजून सांगलां की तो येवच्या आदीं हे घडोवंकूच जाय, हे घडोवंकूच जाय. आनी आमी 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 खरेपणी आमचो समज पवित्र आत्म्याशी आहा जाल्यार, आमी देवाचें उतरां आयकता जाल्यार, आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे चलता जाल्यार, आमी देवाचें उतर पाळटा जाल्यार, पवित्र आत्म्यान आमकां ऑलरेडी सांगलां कितें घडपाचें आहा तें. आनी आतां ह्या काळात जें घडटा, ही तयारी जाता, ती कॉमेर्स जावच्या पयलीं आमी देवाच्या उतरान, आमी देवाचे उतर पाळूंक, ते देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिवंक, आमी साक्षी जावंक एकदम गरजेचें. कित्याक वेळ एकदम कमी आसा. कित्याक आमी हें काम करिना जाल्यार आमी साल्वार जावचे ना. आमी सगळ्या मनशां कुडा भाशेन आमी काबार जातले. पूण जो कोण देवाच्या उतरान, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तो साल्वार जातलो, तो जेजूक मेळटलो. कित्याक जेजू ह्या संवसारान 1000 वर्सां तो आमचे बरोबर जियेतलो. Christ will live with us for 1000 years with the remnants. बाकीचे निसंतन जातले. आणि हे आमकां सांगलां. In the book of Revelation, it is told to us in Revelation 20 and 21, he will be living with us for 1000 years. कोणा बरोबर? सगळ्या बरोबर न्हय, फकत आपले ओकले बरोबर. ओकल कोण? द चर्च, द प्युअर होली चर्च, दोज हू आर लिव्हिंग. आता ओकल कोण जावन आसा? पुत्तून सांगू ओकल कोण जावन आसा ती? Church, no, brother. Believers. No, 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 no. Church न्ही, Those church who न्ही. believe in Jesus. Yeah. Those who No, accept. no, 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 no. कोण म्हाका स्क्रिप्चर सांगू शकता? हांवें शिकयला 2-3 म्हयने पयलीं हांवें तो स्क्रिप्चर शिकयल्लो सगळ्यांक. कोण म्हाका सांगू शकता कोण तो स्क्रिप्चर? तो कोण जावन आसा जेजूची ओकल? Jerusalem. कोण म्हाका स्क्रिप्चर दिवंक शकता? तुमी येतात बुधवाराच्या बुधवारा. कोण म्हाका स्क्रिप्चर दिवंक शकता? जो जावन आसा ताजी ओकल जेजूची, जेजू जावन आसा न्हवरो, आनी तो Jerusalem. आपल्या ओकले बरोबर काजार जातलो आनी ताका लग्नाच्या जेवणाक वतलो आनी 1000 वर्स ताचे बरोबर जियेतलो. The तो virgins. वर्जिन 10 virgin. 10 वर्जिन पळय हांवें शिकयलां. पूण म्हाका स्क्रिप्चर जाय 1 Thessalonians 5:23. Thank you, my lady. Galia. 1 Thessalonians 5:23. Very good. Correct scripture. 1 Thessalonians 5:23. हाचेर पण हांवें दोन टिचिंग दिल्ले, 2 पाटी 2 बुधवार हांवें शिकयल्ले. वाचूया. ह्या उतराचे 23 वळीर आमकां सांगता कोण जावन आसा जेजूची ओकल. जो कोण तो लग्नाक वतलो आनी 1000 वर्सां ताचे भितर तांचे बरोबर जियेतलो. वाचूया. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो, जीव आनी कूड तो चुकी विरेद सांबाळूं. जेजू कारगा. जेजू कारका. म्हणटोच जो कोण ह्या उतरा प्रमाणे चलता, आपल्या आत्म्यान, जिवान आनी आपले कुडीन चुकी विरीत सांबाळून दवरता, तो आतां जेजूची ओकल जाता. म्हणटोच निमाण्या काळार जो कोण लग्न करता, लग्नाक दिता, आमकां जाय पयलीं आमी लग्न करचे पयलीं आमी चिंतूंक जाय. जी आमी देवाच्या उतरान आहा, हय हांव जेजूचो पाटलावदार, हांव जेजूक सोत मानता, हांव देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता. म्हाका जाय कोण न्हवरो ओ ओकल जी देवाच्या उतरान आहा, ना तर म्हाका लग्न नाका. आय डोंट वॉन्ट टू गेट मॅरीड. हांव जाणटी पासून जाय, हांव जाणटो पासून जाय. पूण म्हाका जो कोण देवाच्या उतरान ह्या काळात हांव काजार जावचो ना, लग्न करचो ना. जावं न्ही पांय मागीर कितें म्हणून तांचे केंसूय पिकोवनी, हांव काजार जावचो ना, हांव जावची ना.
कित्याक म्हाका जाय एक न्हवरो, म्हाका जाय एक बायल जी देवाच्या उतरान हा. आयकता तुमच्या Thank you. भयणीनो? Yes, brother. जी आयज तुमची जी कोण माय पाय हुस्क्यान पडल्या, देव तुजे कडेन उलयता. हुस्क्यान Yes, रावो brother. नाकात. ह्या संवसारात फकत लग्न दिलें, काजार जालें, आमची जबाबदारी ना. आमकां जाय तांचे तारण जावपाक, तांचे तारण चुकोन नाका. वी डोंट वॉन्ट देम टू बी लॉस्ट बिकॉज ऑफ देयर मॅरेज. Praise God. Lord have mercy on us. Praise Jesus. I don't want my stomach to be my God, so that because of my food, I'm not able to operate by faith. I'm carnal. I'm focused on my flesh. जो कोण उपास करिना, जो कोण फकत आपले पोट केला, आपलो देव खाता खाता खाता, आता खांक जायना, आता फकत वखदां खाता. कित्याक आख्खे वर आख्खे जिवीत भर खाय जायली 5 फाटी. उपास केन्ना करूंक ना, आपले कुडीक त्रास दिवंक ना, आपले मनाचे ट्रेनिंग करूंक ना. आता हे वेळार कितें घडटलें? पोट म्हणटलें दी 5 फाटी जेवतले, आता म्हाका 7 फाटी दी, बट इलें दी. देखून म्हज्या भयणीनो, हो काळ पावला. ज्या भाशेन नोआच्या काळार घडलें, हें आतां घडटा. पूण आतां पवित्र आत्मा आमकां सांगता, जें त्या वेळार घडलें, हें आमी ह्या काळार करपाक दिवची ना. आमची तयारी आमी करतले. हांव जेजूचेर आमचे दोळे दवरतले, ताच्या उतराचेर दवरतले, त्या उतरा प्रमाणे आमी चलतले. आमी आमच्या भुरग्यांक, आमच्या गोरकाराक, आमच्या पत्नीक, आमच्या शेजाऱ्यांक, आमी सोयऱ्यांक, आमच्या इग्रोज मातेक आमी साक्षी जातले. म्हाका नाका ह्या संवसाराच्या वस्तूक लागून म्हजें for me to lose my soul. I don't want to lose my soul. I will walk the narrow way. त्या रूण रस्त्यार हांव चलतलो. आनी त्या रूण रस्त्यार गो बायलांक जांक जायना, वसोंक जायना, दोगांक वसोंक जायना, एकल्याकूच वसोंक जाता. Only one कुशीत person can बसल्यार walk. कुशीत रस्तो. Only one person can walk. तुजो गोरकार येना जाल्यार पळय, खूब जाणां हांगा तुमची म्हजी भयण्यो हांव तुमकां सांगता, तुमचो गोरकार जायत, तुमचो गोरकार त्या क्लबान वचत, तो पियेता जायत, ताका उतर नाका, ताका आपलो तेर्स केलो, आयतारचें मीस जालें, ताका उतराचें कांय ना. तुमी उतरान रावात, तांचे पासत मागणी करात, तुमी साक्षी जायात. कित्याक हो रस्तो, हो दारवंटो एकदम Narrow. Narrow. नॅरो, एकदम नॅरो. दोगांक न्हय रस्तो तो, एकल्याक पासून तो इतलो रूल रस्तो की इट्स अ पॅसेज ओनली फॉर वन, नॉट फॉर टू. तुका एकटी चलपाक पडटलें. तुम्ही आयकता कितें सांगता तें? In the last days, the road is narrow. You may have to walk alone. Maybe not your wife will walk, not your husband will walk, not your children will walk. You will have to walk alone. तुका एकटो चलचो पडटलो. ना, म्हजी भुरगीं, म्हजो नातू. तूं साक्षी जा, तूं उतरा प्रमाणे चल. तूं मनशांक खोशी करनाका, देवाक खोशी कर. तुजें तारण जावं, तुजें तारण चुकपाक दिनाका. Don't lose your soul for people. Only be a witness to them. Walk the narrow way. आयकतात म्हज्या भयणीनो, हांव कितें सांगता? आय एम जस्ट pouring out you right now. Right now, the Holy Spirit is just pouring out. तुम्ही आयकतात जाल्यार, तुमकां सजमणी मेळत जाल्यार, you will take action tonight. Yes, Yes, brother. Praise the Lord. Thank you. Praise God. Thank you, Jesus. आमकां सगळे संवसारचें पडलां, हाचें पडलां, तांचें पडलां, हाचे पार्टीक वचपाक. आतां ह्या सुमानान आमकां सॅटरडे प्रोग्राम आहा आनी संडे प्रोग्राम आहा. एकली म्हजी काजन आहा, अमेरिकांतल्यान येयल्या. तिची चोली काजार जाता सोनवारा दीस. आमी तिका सांगलां येवंक जायना. सॉरी, आमचो प्रोग्राम आहा देवाचें उतर. आयतार दीस आनी एक प्रोग्राम आहा. आमचे 2 सेशन आहात, 10 ते
12:30 पर्यंत आणि त्याचे पर्यंत 2 ते 5 पर्यंत हिंदीन त्याच्या पण आमचा फॅमिलीचो क्लास आसा आमकां त्या 50th वेडिंग एनिवर्सरी घेवंक जायना सॉरी वी कॅन नॉट कम आम्ही संवसाराच्या वस्तू हाडली हे कॅन्सल करतले आहल्या हे फास्ट फास्ट करतले आहल्या आणि धांवतले आहल्या तांकां खोशी करपाक आमकां मनशांक खोशी करपाक सॉरी वी कॅन नॉट कम अमेरिकाक थाने येयल्या म्हणून कित्याक आमकां लोकांक खोशी करूंक जाय ती काजार जातात तांचे 50 एनिवर्सरी जाला कोणाचो बर्थडे जाला कोणाचे हाऊस वॉर्मिंग चलता कोणाचे हे चलता कोणाचे ते चलता कोणे नवी गाडी हाडल्या ब्रदर घे नवी गाडी हाडल्या मातशें ब्लेस करपाक घे आयज सकाळी म्हाका कोणें आपयलो घराक ताच्या घराक व्हडलें बिल्डींग आहा हांगा पर्वरी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड आतां सुमार 2 वर्सां जालीं कोण येना थंयसर पयलीं तांकां हे आमच्या प्रेस्टीज हे आमचे कितें म्हणटात ते आमचे पणजे कितें आहा ते कासिनोचो लोक आख्खें बिल्डींग घेतलेले कोविड जाल्या उपरांत लोक गेलो उपरांत त्याचे उपरांत ते बंद जाले आनी तो लोक जो कासिनोचो रावतालो तो कसलें काम करतालो कासिनोन कासिनोन काम दुनियाचे गॅमलिंग न्ही बायलां बरोबर संबंद दवरपाचो असले दुडू करपाचे आनी ह्या असल्या लोकांक जर थंयसर काम करतात ह्या लोकांनी त्या बिल्डिंगान दवरलेले आनी तांकां दुडू मेवताले तांकां रेंट मेवताले they were getting rent of bad money of evil money आयज ताका थंयसर वतना तेन्ना हांवें ताका सांगलें तुमी ह्या जाग्यार कोणाक दर्शात जाले आयजतान वय देव तुमकां उठे करतलो पूण आयजतान तुमी दोत्तले तांकां चोत्रायन दवरात कोण पातकाचे दुडू डोंट टेक इवल मनी डोंट टेक गॅमलिंग मनी डोंट टेक वुमनायझिंग मनी आमी चिंतूंक जाय ते बंद दवरल्यार बरें आहा पूण आमी पातकाचे दुडू केन्नाच घेवपाचे न्ही डोंट टेक मनी ऑफ इवल डोंट टेक मनी ऑफ तुजे कडेन बार आहा जाल्यार सोरोचे बार आहा जाल्यार बंद कर तुमी सोरो दितात लोकांक आनी ते दुडू जोडटात बार्राचे कितल्या लोकांक तुमी बार उक्ते करून तुमी बेबदे केल्यात आनी ते तांचे शिराप तुमकां मेळटले आता देवाच्या उतरान येयल्यात जाल्यार ते बार बंद करात आयकतात तुमी हांव कितें सांगता ते म्हज्या भयणीनो आयकतात तुमी देवाचें उतर आयकोंक येतात आनी रातचें बार चलयतात आनी मागीर उतर आयकतात जेसू तुज्या गायनी हांव बरो जालो आनी दिसाक लोक ताच्या बारार सोरो पियेता लोकांक आपल्या बिल्डिंगान जो बायलां बरोबर संबंद दवरता गॅमलिंग करता सगळें वायट करता त्या लोकांक बिल्डिंगान दवरल्यात तुका बरे पयशे मेळ्ळ्या तुका फकत पयशे जाय दुडू जाय चिंतलाय तुवें कोणाक दवरलाय तिचो तुज्या घरांत ह्या निमाण्या काळार आमी चिंतूंक जाय आमी कितें कोत्ता तें जेन्ना तूं बाजारान वता हांव तुका एक वस्त सांगूंक सोदतां मातशें वायट धर नाका जेन्ना तूं बाजारान वेताय कितें हाडपाक हय कोणाक तूं कोणा कडसून घेताय कोण क्रिस्तांव आहा जाल्यार कोण एक विधवा बायल आहा जाल्यार पळयात थंयचो तांचे कडसून घेयात promote the kingdom of Jesus, promote the kingdom of light. Don't put your money to unbelievers because they are promoting the kingdom of darkness. तुम्ही समजावंक ना कितें सांगता तें ब्रदर माझा हसबंड जेवपाक वता जाल्यार even if you're going to a restaurant think which restaurant you're going to. आमी चिंतिना आमी फकत आमच्या पोटाचे हांगा बरें जेवण मेळटा बरी थाळी मेळटा दिले तुडू दॅट मनी ऑफ युअर्स इज गोइंग फॉर द किंगडम ऑफ डार्कनेस देखून तूं एक शेत घे तूं तुजे प्लांट घाल तूं तुज्या कोश्टाचे तुज्या घामाचे दुडू खा तुज्या कोश्टाचे दिस इज द टाइम टू डू फार्मिंग असले दीस येवपाचे आहात हांव चड वस्तू सांगता ह्या वेळार हांव म्हाका पवित्र आत्मा कितल्यो वस्तू सांगता पूण हांव तुमकां सांगता म्हज्या भयणीनो हो निमाण्या काळार आमी चोत्रायन रावपाक गरजेचें कोण आमकां दुडू दिता खंय आमी दुडू देस्पेस कोत्ता
promote the kingdom of light. Don't promote the kingdom of darkness. Praise the Lord. Thank you, Jesus. पण म्हाका हांगा आयकता तुम्ही सगळी म्हजे रागार जाल्यात. ना ना ब्रदर ऐकत ब्रदर सॉफ्ट आहे, सगळे सॉफ्ट. ब्रदर म्हजो घोव न्हू चड करून क्रिस्तांचेच वस्तू घेतात, हिंदूचे वचना घेवपाक. ते म्हणटा बोले मातशें एक कितें वचो आमचे क्रिस्तांशीं तांकां पयशे वयतले. जेजू कारगा. जेजू कारगा. Put your money to promote the kingdom. If you are not promoting the kingdom, give it to somebody who's promoting the kingdom. ना तो तुझो एक टॅलेंट तो मातसो लिंपून दवरशी जाल्यार एक दीस तुका ताजेर हिशोब दिवचो पडटलो. धोरी नाका तुजे बरोबर. तुजे बँकीन जे पयशे आहात ते 2-3 वर्सांनी ते ताका वालोर आसचो ना. All the banking system will collapse. हांव तुमकां पयलीं सांगता ह्या जाग्यार. The banking system is going to collapse. तुज्या दुडवांक कसलोच वालोर आसचो ना. तुजे कडेन बाट आहा जाल्यार तूं शेताक रोवताय जाल्यार it is important that you plant your own crops. चड सांगता तुमकां हांव ह्या वेळार पवित्र आत्मा कितें सांगता तें हांव तुमकां सांगता, पूण तुमचे दोळे उक्ते आहा जाल्यार तुमचे कान उक्ते आहा जाल्यार तुम्ही आयकतल्यार आनी आयज तुम्ही निचो करतल्यात की हो काळ जावन आसा निमाणो काळ. आमकां जाय we have to promote the kingdom of light. We have to promote the kingdom of Jesus Christ. We have to not promote the kingdom of darkness. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, brother. पण गोवायकी दिवंक सोदता. हांव कितें शिकोवंक सोदतालो, हांव कितें सांगूंक सोदतालो, पूण हांव खंय पावलो हांव नको. पवित्र आत्मा कितें शिकोवंक सोदता. पूण ह्या वेळार कोणाक गोवायकी दिवंक जाय जाल्यार मातशी गोवायकी दियात. जेजू कारगांव. एक ब्रदर आम्ही लास्ट संडे डॉन आपण फादर आग्नेलाच्या हितून आश्रमान गेली. आमचे गोंयचे वय तेन्ना आमकां फादर तांकां बूक जाय, बायबल जाय डिस्ट्रिब्यूट करून. गुजरातीन जाय आसलें गुजरातीन. एक बायलेन म्हाका म्हटलें आमी थंय वयता, फादरीन सांगलां कोण गुजराती बूक जाय डिस्ट्रिब्यूट करून ते विलेजान. तेजे लागीं बायबल ना आनी एक क्रॉस. तर वय पोर दे आनी इमिजिएटली म्हणलें लेट मी स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड. आनी सांगलें वय हांव दितां. तर आमी ती घेवन गेली आनी ती भुरग्यांक न्हू थिंगा इनो सुद्दां न्हू ब्रदर फादर आग्नेलाचे की आश्रमान कोण गरीब आसता तांकां गेम बी आसता. आमकां दूख जालें अरे म्हणलें आमकां कळलें जाल्यार आमी कितें गिफ्ट हाडपाचें. आनी फर्स्ट टायम आमी मागीर ते फादरीन म्हणलें डोंट वरी आमी आतां थिंगा चर्च ना, थिंगा चर्च आसा किंवा कम्युनिटी ओन्ली हॉल आहा तांकां मिस म्हणटा एकूच वन्स इन अ मंथ ते पब्लिकाक आनी दुसरें तेजे विलेजीन म्हणटा वचोन ते म्हणटा आमी हांगा चर्च बांदता. म्हाका एडवान्स आमकां येयलें बिल्ड गॉड हावस एंड गॉड वील बिल्ड युअर हावस. ते म्हाका स्क्रिप्चर येयलें. बट आमी फादर म्हणलें वी आर रेडी टू हेल्प. आमी दिता सांग तूं आमकां केन्ना कमेस करता. तेणें म्हणलें मागीर आपूण तुमकां सांगता. इट इज नॉट आय एम नॉट शोईंग ऑफ बट दीस इज वॉट अशें आमकां घडलें तें हांव शेअर करता. जेजू कारगांव. जेजू कारगांव. कित्याक आमच्या लागीं जें दिलेलें आहा तें देवानूच दिलेलें आसा. इट्स नॉट आवर ओन. जाणाय म्हज्या भयणीनो ह्या निमाण्या काळार आमी देवाचें राज फुडें सरपाक वावरूंक जाय. आमच्यान बसोंक रावंक जायना. देवान आमकां कितें तरी आमच्या हातान दिलां. आमकां दुडू दिल्या, आमचें घर दिलां, गाडी दिल्या, आमकां टॅलंट दिलां, आमकां कितें तरी दिलां आमच्या हातान. आमच्यान तें देवाचें राज फुडें सरपाक आमकां वेळ ना जाल्यार आमकां दुसरी जबाबदारी आहा जाल्यार आमी आमचे कडेन जें आहा तें आमी दुसऱ्यांक जी देवाचें उतर परगट करतात तांकां दिवपाक देवाचें राज फुडें सरपाक ही जबाबदारी आमची जाता. We become responsible to use everything to promote the kingdom of light.
पूण आमी लिंपून धरीत जाल्यार आमकां कितें पडलां, तांकां शिकोवणी, तांकां करुनी, तांकां वचोनी, आमी आमचें आहा, आमचें बँक आहा, आमचें घर आहा, आमची गाडी आहा, आमचो फामील आहा, आमकां कोणाचें पडलां, आमी उतर आयकोता, आमकां मेळटा पुरो, आमकां आमचेंच पडलां. तुका एक जबाबदारी आसता. तूं खरो पाटलावदार जाल्यार जेजूचो, तुका टॅलंट दिला जाल्यार तुका थोड्यांक 5 दिल्यात, कोणाक 2 दिल्यात, कोणाक 1 दिला, पूण सगल्यांक जबाबदारी हा देवाचें राज फुडें सरपाक, देवाचें राज वाडोवपाक. आनी आमी वाडोयना जाल्यार ह्या वेळार कितें जातलें? कितें जालें? ज्या दादल्याक 1 टॅलंट मेळ्ळो, ताणें लिपोवन दवरलो रुमालान, ताका कितें जालें? कितें जालें म्हज्या भयणीनो? हांव विचारता तुमकां, कितें जालें ताचें? मल्टिप्लाय करून ते लिपोवन दवरले. ज्या मनशाक 1 टॅलंट दिल्लो ताचें कितें जालें? ताणें लिपोवन दवरलो. कितें जालें? जेन्ना ताजो हिसब दिवपाचो वेळ येयलो, ताजो पात्रांव येयलो, विचारलें तुवें कितें केलें? तो म्हणला तूं एकदम बरो मनीस न्हय, तूं ज्या जाग्यार तुवें रोवंक ना थंयसर तूं पीक सोदताय, हांवें तो लिपून दवरला, हो तुजो नाणो, तो तुजो दुडू तुवें दिले, हें पोत्तून घे. त्या वेळार ताणें पात्रांवान साहेबान कितें म्हणलें? आरे आळशी चाकरा, तुजे कडेन हांवें 1 टॅलंट दिल्लो, एक तरी एकाचो 2 करपाचे आहले, कित्याक तुवें बँकेन घालूंक नाय, कित्याक दुसऱ्यांक दिवंक नाय, कित्याक ते वाडोवंक नाय? तो काडटा म्हणटा, ताजो एक डॉलर दिल्लो, पावंड दिल्लो, ताचे कडेन 1 दिल्लें तें काड, आनी ज्या मनशाक 10 दिल्ले ताका दी, आनी ह्या मनशाक धर आनी भायर उडय, ज्या जाग्यार तेचे काड दान कडकडटले आनी तो उज्यान लासतलो सासणाच्या सासणाक. म्हणटच हो काळ पावला आतां आमकां, जे आमच्या हातान आहा. आमी देवाचें राज फुडें सरपाक, देवाचें राज वाडोवपाक ही जबाबदारी आमची एक एकल्याची जाता. पूण आमी कितें करता? आमी बसोन हा, पोटाचें पडलां, काजार जावपाच्या भुरग्यांक काजार जावपाक पडलां, संवसाराच्या वस्तूचेर आमकां हुस्को पडला. देवाचें राज फुडें सरपाक हाचो हुस्को आमी घेता? हाचेर आमी वावर करता? हाचेर आमकां कसो हुस्को पडला की आमचे शेजारी, आमचे सोयरे, आमची फामील, कितलो लोक अजून पासून जेजू वळखना, फकत मिसाक वेता, वय आपल्या धर्माचें करता, ऑब्लिगेशन करता, पूण खरेपणी जेजूक वळखतात? आमी जी उतर आयकता, आमी तें उतर पाळटा? आमी साक्षी जाल्या? आमी करिना जाल्यार आमी आमकांच फटयता, की आमी सजमता की आमचें तारण जालें, आमचेंच जावंक ना जाल्यार आमच्या फामिलीच्या लोकांचे, आमच्या सोयऱ्यांचे, दावणाचे कशें जातलें? कशे भशेन आमी देवाचें राज फुडें सरपाक आमी कसलो हिशोब दितले जेजूक आमी जेन्ना येतलो तेन्ना? ना सायबा, आमकां खूब वार आहलो, आमकां ऑफिसान वचोंक जाय आहलें, आमकां रांदपाचें आहलें, पांय मायचे आहले, भुरग्यांचें आहलें, इस्कॉलाचें आहलें, सगळें आहलें, सगळ्यांक आसलें, इतलीं वर्सां सगळ्यांकूच आहलें. पूण कितल्या लोकांनी जेजूचेर, ताच्या राजवडकीचेर, ताचें राज फुडें सरपाक ताची चोत्राय दवरली, फकत आपल्या पोटाचेर दवरली, आपल्या भुरग्यांचेर दवरली, बाकीचें म्हाका पडोंक ना. हांव विचारता, how many of us are concerned about the kingdom of God? देवाचें उतर म्हणटा, thy kingdom come, thy will be done. जेजू म्हणटा तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुजें मागणें आसूंक जाय रिगार्डिंग द किंगडम. लेट युअर किंगडम कम, तुजें राज यो. मागणें मी कोत्ता, तेच कोत्ता, आमच्या बाबा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं, मागणें कोत्ता आमी, तेच कोत्ता 5 पाटी, 6 पाटी, 7 पाटी, ते फकत उतरांनी म्हणटा. पूण खरेपणी तुजें राज यो, युअर किंगडम कम, हे आमी कितें कोत्ता? डू वी डू एनीथिंग फॉर हिज किंगडम टू कम? जबाब दिवपाची गरज ना, हाचेर नियाळ करात. आनी फुडले पाटी जेन्ना आमी क्लासीक येतले तेन्ना आमची घोवायकी दिवया, कशे भाशेन आमी ताचें राज फुडें सरपाक, ताचें राज वाडोवपाक. सगळ्यांक म्हणटा, थोड्यांकूच न्हय, सगळ्यांक हांव ही क्लासीक येयले तेन्ना हांव तुमकां म्हणटा, आमी कशे भाशेन ताचें राज फुडें सरपाक आमी कितें कोत्ता, कितें कोत्ता, ही आमची घोवायकी जावनी फुडल्या बुधवारा दीस. आमेन. 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगळ्या पवित्र आत्म्या, हे खरेंच तुजे जाणवाई खातीर हे उलयल्यान आमकां उतर मेवला.
त्या वरवीं दुनिया आमचो आत्मो तूं ओदीक आनी ओदीक आमकां तुजे तीर करून तूं हाडटाय. हें तूं उलयलाय दुनिया. हीं तुजीं उतरां तूं आमकां सामको एक पिडून तूं काडटाय आमकां. आमचें जिवीत हाची ओडोक आमकां दाखयताय तूं दुनिया हे उतरांतल्यान. कितलें दुनिया तुजें उतर आमकां लागता दुनिया जेन्ना आमी आमकां ओळखून घेता आनी आमच्यो चुक्यो आमी दोळे मुखार हाडटा. ओय, संवसाराचेरूच आमचें जिवीत न्हय, पूण संवसारान धाडलेल्या जेजूचेर आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमकां खरेंच ती ओळख मेळूंक, जेजूचें राज परगट करूंक. जेजूचें राज जावन आसा, देव हाजीर जालोलो तें आसणें सगल्यांक फावो जावं. देखून तुवें म्हटलाय दुनिया मार्कूच्या शुभ वर्तमानान 16व्या अवेसरान आख्ख्या संवसाराक वचात आनी म्हजें शुभ वर्तमान परगटात. जेजूये वेळार हे उतरांतल्यान दुनिया तूं खोल आमचो आत्मो ओदीक आनी ओदीक तुवें गोठ केलाय. आनी जाणवाय तूं आमच्या जिवितान वाडयताय. न्हय आमी आमचे कुटुंबाचेर नदर दवरूंक, पूण तुज्या धाडलेल्या पोरसांचेर आमची नदर फुडें वचोंकूच देखून तूं आमकां हें उतर शिकयताय दुनिया. तुजे प्रवादी धाडून तुज्या मनशांक तुवें तयार करून तूं उलयताय तांच्या तोंडांतल्यान हें खरें जावन आसा, सच जावन आसा दुनिया. देखून बापा हे वेळार ह्या तुज्या उतरा खातीर आमी तुका काळजांतल्यान आर्गां दिता. हें खोल आमच्या जिवितांत तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी हे करूंक आमची पावलां मुखार घालूंक बापा आमी तुजें बळ आनी कृपा आनी आदार मागता. आनी ब्रदर विन्संटाक ओदीक आनी ओदीक जेजू पवित्र आत्म्याचें बळ ताका आनी ताच्या कुटुंबाक फावो जावंक दुनिया. Yes, amen. आयच्या Amen. दिसा दुनिया हे वेळार जायत्यो टेस्टमनी ज्यो आयकल्यो त्यो बिश्ट्योच न्हय आसल्यो दुनिया, पूण तांच्या जिवितान कशी देवाच्या उतरा वरवीं तांकां बदलप तांच्या जिवितान फावो केलें आनी तांच्या कुटुंबांनी दुनिया तुजें राज गेलें म्हूण आमी तुका हे वेळार आर्गां दिता. कित्याक हें उतर सगल्यांकूच बदलून हाडटा. एका कुटुंबाक एकल्याकूच न्हय, पूण आख्खोच कुटुंब तो बदलून येता दुनिया. देखून तुवें म्हटलें जेजू क्रिस्ताचेर बावात दवर, तुका आनी तुज्या कुटुंबाक थारोन मेळटलें. हें थारोन दुनिया हे वेळार आयज तूं उलयलाय तें थारोन सगल्यांकूच फावो जावंक बापा आमी तुजो आदार मागता. हे मागणें कोत्ता जेजू क्रिस्ताचे नांवीं. आमेन. Amen. आमेन.